चल बाय. Lata, papacha, come escort. बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बापा, पुत्र आणि पवित्र आत्म्या अर्गां दिन वास आणि महिमा. बापा तुका अर्गां दिता जेसू, तुका अर्गां दिता पवित्र आत्म्या, हांव तुका अर्गां दिता. बापा तुका दिन वाचता, तुवें आमकां एक एकल्याक हांगा आजीर केल्ल्या पासत ह्या वेळा पासत हांव अर्गां दिता. बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता पासत तुवें बापा ताका ह्या संवसारांत धाडलोय आमच्या पासत. जेजू हांव तुका अर्गां दिता, तुवें आमच्या पासत रगत वारोवन कुर्सार मेलो आमकां पातकांतली सोडोवंक बरें जिवीत दिवंक. पवित्र आत्म्या हांव तुका अर्गां दिता, तूं आमच्या सांगाता सदांच आसाय आनी आसतलोय आमकां वाट दाखोवंक. बापा आयज आमी जें कितें शिकतल्या तुजें उतर भोयण एफ्रेमाच्या तोंडांतल्यान ती उतरां तुजी जावं दी बापा, ज्या वरवीं आमची नोवसणी जावंक जाता आनी आमी चड आनी चड तुज्या पुताक चिटकून रावंक आनी दुसऱ्यांकूय जेजूची आनी ताच्या उतराची समजणी दिवंक आमकां पवित्र आत्म्याची कृपा फाव कर. हें हांव मागणें करतां तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. Amen. Amen. Praise God. Can't Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. कोणागे टेस्टिमनी हा? हांव कितें सांगता ओके. टेस्टिमनी म्हणल्यार तें सगळ्यांक आमगे जिवितांत जाता. म्हाका एक कोण भयणीन फोन केलो, मातशें सिस्टर मातशें एक मनशाको उलय, आपणागे रिलेटिव्ह ते मातशें ताका उलय म्हण. सो हांवें म्हणलें ओके बरें, आतां नंबर दी हांव कोत्ता आतां. सो हांवें कॉल केलें इंडियेक. ओके, इंडियेक कॉल केलें आनी सांगिल्लें तेगे 3 जाण भुरगीं आहाय आनी धाकलीं ल्हान ल्हान भुरगीं. सो हांवें म्हणलें भुरगीं बड केल्या तूं भिनाका, बायबल सकयल बायबल दवर आनी हांव सांगत तें तूं बायबलाचेर वाच. सो बरें म्हण. आतां तें म्हाका कांय ओळखना ओके, हांव कितें सांगता म्हण तांगे एसाम्पशन कितें म्हण खबर ना. सो एनिवे तें बायबल घेवन येयलें आनी भुरगे बाबा राव रे कोत्ता. पूण तें उतर वाचीत तेदो न्हू सारकें तें उतर आतां तेगे स्टोरी हांव न्हू आनी म्हाका तें ओळखना. सो तें एक उतर आयकोत तेदो न्हू वाचीत तेदो न्हू सारकें यू नो द वे शी वॉज रिडींग इट जस्ट हाव द होली स्पिरीट वूड लव टू लिसन. सो बरें कोन्न उतर वाचिल्लें आनी उतर वाचीत तेदो न्हू आय कॅन सी द होली स्पिरीट टचिंग हर. होली स्पिरीट ताका हें कोत्ता, अवेर कोत्ता, अलर्ट कोत्ता आनी कितेंय पूण कोत्ता तेगे जिवितांत. सो एक जालो आनी सगळीं जर उलोवपा जायना कित्याक तीं भुरगीं हें कोत्ताय ताका. एनिवे एक जालें, मागीर 2 स्क्रिप्चर दिले, 3 स्क्रिप्चर दिले आनी तिसरो चवथो कितें स्क्रिप्चर दिता तेन्ना तें सामकें रडपा लागलें. यू नो इट रियली टच्ड हर, दॅट लव ऑफ गॉड टच्ड हर. सो बरें हा मागीर जालें. आतां हांवें म्हणलें होली स्पिरीट नाव तागे टायम डिफरन्स जाता, भुरगीं जागे आसताय, भुरगीं ल्हान. मुगे काम हांवें केलें, तुगे काम. आतां काय सांगिल्लें चोय तुका हांव ऑडियो मॅसेज धाडटा, तुजें आयकूं जाताय तेजो न्हू, पूण हें उतर वाचिल्लें तें तूं पोत्तून वाच. तुका होली स्पिरीट उलयता म्हणलें. 1 दीस जालो, 2 दीस जाले, तिसऱ्या दिसा हें म्हाका सारकें सिस्टर तूं फ्री आहा फोन कर म्हणटा. हांवें म्हणलें कितें जालें. सो हांवें मागीर फोन केलो ताका आनी सिस्टर म्हाका होली स्पिरीट होरें उलयलो. I'm just getting goosebumps the way she spoke, you know. म्हाका होली स्पिरीट हितून मजमूग कोत म्हण म्हाका केन्ना खबर ना देव मजमूग कोत म्हण. तें देवागे उतर कितू बरें ब्ला ब्ला ब्ला, you know, she was just raving about God's word. सो या हांवें म्हणलें चोयलें, हांवें म्हणलें तूं उलयत म्हणल्यार म्हाका कितें जाता कित्या यू नो तें देवागे उतर हांव पासून एक पाटी भाशेन मान ना आसता पळय, देव तुज कितू मोग कोत्ता, तुगे सगळे प्रॉब्लमा देव रावता तुका वेंग मारपाक. सो जालें. आयज तें म्हाका आनी कितें मॅसेज केल्या, शी मायट कम. हांवें ताका सांगिल्लें तूं यो आनी टेस्टिमनी दी. आयज आनी कितें मॅसेज केल्या. एंड रियली यू नो शी हॅज टेस्टिमनीज वन आफ्टर दी अदर.
आनी हांवें म्हणलें आनी मागीर म्हणटा हांवें मागीर ताका पयलीं म्हणलोलें तुका एकूच दीस म्हजी गरज पडटली मागीर ताचे फाटल्यान तुका पवित्र आत्मा तुका आदीन घेतलो तुका म्हजी गरज कोणाची गरज पडपाना तुका आज तें उतर म्हाका सांगत तें सिस्टर म्हाका कोण नाका पूण म्हाका तुका सांगोन दिसोता म्हणटा कितें हांवें म्हणलें सांगोन दिसोता तें बरें पूण तुका कोण नाका पवित्र आत्मा तुका सगळें कोत्तलो तुजे वरवीं and she understood that, and she experienced that love. पवित्र आत्म्यान ताका दाखयलें आपण कोण तो आपण हूंय आहा तो तुका सोदूं नाका आपण तुजे भितर आहा आपण तुजे भितर काम करता and for that I have to give glory to God because तोच आमकां लेबरर्स म्हण काडटा सगल्यांक एलिजा एफ्रम परपेच्युआ सगल्या फ्लावी सगल्यांक तो आमकां लेबरर म्हण काडटा आनी आमी इल्लेशें काम करताय देवागे राज्यान इतलेशें आमगे लायफान कितें करता लास्ट वीक फ्लाविके टेस्टिमनी चोय चिंतिल ना पासून ताणें पूण देव कितलो अबांडंट देशे वस्तू तो चोत्राय करता कितू आमकां दिता सो ते भाशेन हांव रावतां तें एकूच दीस पूण येतोलें आनी आमकां टेस्टिमनी दितो म्हण प्रेज गॉड टेस्टिमनी दी आनी वच म्हण सांगलें काय सांग म्हण पवित्र आत्म्यान तूं कितें केलें तें Praise God. मुगे कांयच काम ना हो रे सांगपा म्हणलें नथिंग ओन्ली ते लुटीन ताका कांय देवागे उतर दिना पूण तें उतर दिलो तें घेवन आनी टिचींग आयकून तें सगळें आपणागे केलां आनी तें पवित्र आत्म्या भितर आपणा भितर आहा तो उगडला आनी आपणागे म्हणजे साक्षी केला आपणागे रेफ्यूज केला फोर्ट्रेस केला प्रेज गॉड थँक यू जीसस ऑसम थँक यू जीसस सारकें सिस्टर ते वावराडी आसताय ते थोड्या टायमा लागों जाये इट्स लायक आम रेसिपी जाताय आमगे मागीर कोडे येस करपाचें दाखोय एक पार्ट कोळें मागीर देन वी नो कितको करपा तें येस सेम थिंग येस एक पार्ट तें येस वावरान देवागे उतरा टेस्ट दिलो जाणवाय आमक मेळ्ळी देन वी जस्ट डिपेंड ऑन द वर्ड प्रेज गॉड येस येस प्रेज गॉड awesome awesome yes so beautiful thank you Jesus praise God आनी कोण आहा कोण पूण आसतलो कितें पूण आसतलें praise Jesus hello hello hey go Papacha go फाटल्या दिसान शोल्डर बरो दुखतालो जाय दूख जाता म्हाका अशें करून गोवपा दुखतालें पेंट देखून घालूंक जायनासलें अशें करून ब्लावज बी घालपाक आनी हांवें मागीर मुगे तो स्क्रिप्चर फेवरेट सिस्टर मुगे हांव तें म्हणटा जेजू तूं हुर्सा मेलो परत आनी तुगे जॉयंट सुडोले Jesus on the cross also after joined by that pain my shoulder is completely healed ते हांव मुडीत रावलें praise God आनी दुखतालो एकदम मागीर गेली सारकी गेली आनी म्हाका खबर देखूना आनी हांव म्हणटा मुगे शोल्डर दुखता तो दुखना थंय अशें म्हण केदोन गेली ती देखून म्हाका कळना तूं सारकी amen जेजू praise God म्हाका जाय तो पावता अशें करून जाती न्हू praise जाय ते Jesus कितें मुगे फूड दुखोन लागोली हात दुखोन लागलो जेजू उतराचेरू हांव बरें जाता म्हण जेजू हांव आर्गां दिता कितें हांव पयलीं सोदां रोखडें दोतोरां बोले धांवतालें तें हांव कितू तेंप जालो दोतोर म्हणटाय तो हांवें praise God म्हाका पासून तेंच आमकां सगळ्यांक तेंच दोतोर चोयलो ना अरे जाय तें बरें yes amen praise God आर्कां जेजूक आनी होरें चोय फुरसा चोयली जाल्यार सगळो आन्सर मेळटा तुका न्ही ते फुरसा चोयल्या आमकां सगळो आन्सर मेळटा सगळीं हाड तेगे मोडलीं रगत वारोयलें सगळो आन्सर आमकां फुरसाचें मेळटा प्रेज जीसस थँक यू जीसस हालेलुया गेल म्हूण हांव भावार्थान तेका मागील जाल्यार आनी हांव सोतमान येयली जाल्यार जेजून आमगे आत्मान येयली सगळे जाल्यार, कश्ट yes. आमकां जाल्यार आमकां Praise God. जायत बरेंपण मेळटा सिस्टर आर्कां जेजूक yes yeah praise God आनी तूं देवान विंचलो शिपाय पपेच्या आनी तो तुका इल्लेशे ट्रायल्सान दाखयता आपणागे आसणे आपणागे टच आपणागे प्रेझन्स तुका दाखयता हें कोन्न आमकां सगळ्यांक तो शिकयता पूण आमकां बाळार्थ आसपा जाय प्रेज गॉड
बाय ऑझलिन, प्रे जीसस, वेलकम. जालो मुगो बरो. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. What a blessing. Praise God. Say amge pravadi. Praise God. Thank you, Jesus. All glory to God. Jesu karka, yes. Praise God. आणि तू आहा मुगो बरे? होय आवा बर सिस्टर अशे बरो दोडो जाल्लो दोडो. होय Yes. आज पप्याच्यान सांगिल ते भाशेन. येस Praise God. Nothing can touch you, Oslin. You're also on fire. या प्रेज गॉड Thank you, बाबा Jesus. प्रवादी म्हणल्या सिस्टर प्रवादी म्हणल्या त्याने येस म्हणले बरोबर. होय God, yes. Thank you, Jesus. Wow. Praise God. आताही ऐकता उतर देवाचे. होय Praise ते God. काका Yes. Okay, आणि कोण ना? कमेंट्स करूया तसल्या. एक ओलिविया एक दिवपा जाय सिस्टर. ओके, ओलिविया चल बाय सांग. कोंकणी नो सांग हा. बरें. ओके. काल इसका मुगे तोकली दुखताली आनी चड दुखपा लागली आनी म्हाका घरा येवपा जाय आहलें पूण आमगे क्लासा पिक्चर आहलें मागीर फोटो काडपा फोटोग्राफ डे. होय आनी मागीर ते काडोलें ना मागीर हांव रावलें आनी हांवें ते रिव्यू केले आनी मागीर In the name, in the mighty, what you said ते सांग. In the I म्हणे in the mighty name of Jesus the headache is gone म्हणे आनी मागीर म्हाका कळोलें ना केन्ना गेलते. आणि फुल डे ते इसला रावले. ते येन सांगो लागोलें. सो हांव सांगपा आहलें हांवें म्हणलें तेका बेश्ट हांव पळया. Praise God. See, पप्याच्यान सांगिल तेच भाशेन येदेशे भुरग्याक. सिस्टर पप्पाच्या सांगत तेन्ना म्हाका तेगे उगड असेल तेणें म्हाका काल सांगलो मुये. काय बरं ते भुरगीं देखून 10 years लायक होय, तेच. they Praise know what God. to do. First remedy कित करपा तें solution सारकें. इस्कला देखून आसता तेका उगड आसता एश कोर उगड असेल तचोय वय. रिब्यूक कितें करपा. तकली त्या किरीट कोत्ताली ताणे आनी तकली उसट म्हण आनी जाप कळना ताणे सोमते रिब्यूक केले. म्हाका सांग मागीर Praise God. केन्ना ती खोडली ना हुंय म्हाका. मागीर सांग आतां. Praise Thank you, Jesus. And these children teaching us everything. Praise Jesus. God. त्या भुरग्यांवरूय आमी कितें शिकताय हरकान जेजू. Praise God. ओके, आनी कोण आहा? सांग ताई ओके, सांग बाय सांग. ऐकपा रावताय आमी. होय हांव मामी बरी गेल्लोलें आनी थिंग बेकरी न्हू सगळें सामान अशें स्टॅक करूनूय दवरूं आहलोलें आनी आनी अशें कोन्न भायर सोदता म्हूण गेलोलें म्हणजे बाय द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस वी आर ऑल कवर्ड एंड वील गो सेफली एंड वील रिटर्न बॅक सेफली नथिंग वील हार्म अस म्हण आनी हांव मुगे घोव आनी बाब गेलोलीं सो आमी गेलीं थिंग बरे भाशेन पावलीं आनी अशें कोन्न वयर सामान स्टॅक केलो आहलो ना सकयल बाब आहलोलो शिमरेची सो तेका वयर काटांच वयरसून 2 बॉक्स पडी आमने प्रेज गॉड यू हॅव सेव्ड माय चाइल्ड एंड मी ऑल्सो तेच करता. तेच भाशे मागीर आनी एक दीस कितें जालें हांव दिवपा आहलो टेस्टमेंट मागीर पावोंकू ना मागीर रोट आयलो तेका मागीर आनी एक दीस कितें जालें तेगे माद्रियांगे बड्डेयाक गेलो आमी आनी वैष्णू फुडें आमच्या मुखार एक बायक पडी हांव आनी बाब सो आमी दोगांय साल्वार जालीं आनी हांव सदां भायर सरता म्हूण वयता सायबा जेजू तूं बरे भाशेन वतलो आनी बरे भाशेन हाड पावयतलो आनी आमकां कांयच वायट जावपा ना म्हूण सो म्हाका आनी बाबा प्रोटेक्शन सामकें फूल आहलोलें. Praise God. Thank you, Jesus. आनी ऑझलिन तुका होरें तें उतर मेळ्ळो तशें तूं बेश्ट रावलो ना तें उतर तुगे तोंड तूं एम्प्टी दवरलो ना तुका सोदां हुस्को आहा त्या उतराचो. आतां आमगे पप्पाच्यान सांगिल ते भाशेन आनी तें उतर तूं सोदां उजार कोत्ता. तें उतर सगळें जालें म्हणटरी उजार करना पयलें उजार कोत्ता आनी तें उतर उजार कोत्ता न्हू आतां तो भुरगोय आयकोता. Yes, praise Praise God. God. All glory to God. Thank you, Jesus. Thank you. पप्पा आयकोत होय तेंच एफ्रेमान सांगिल ते भाशेन प्रवादी म्हणल्यार जंप जालो तो. चोय कित कोन
Praise एशको सोबो God. हेडालो एशको युट्यूबार बी कितें गायलें न्हू देवा गेलें एशको हेडो लागोता ऑटोमॅटिक Praise हांवें Jesus. म्हळें जेजगे पावर चोय कितू स्ट्रॉंग तो Yes, yes. Praise God. Thank you, Jesus. Wow. चोय उलयत चोय आमकडे. Praise God. हय. चल बाय एफ्रेम. Praise God. Praise God. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. Amen. वसर्गेंच्या बापा मोगाळाचे येसू आणि पवित्र आत्म्या हांव तुका आर्गां दिता, तुका वाखाणटा, तुका दिनवाजता आयच्या ह्या दिसा पासत आनी ह्या वेळा खातीर तुवें आमकां ह्या जाग्याचेर सगल्यांक एकठांय केलेल्या पासत तुका आर्गां दिता, तुका दिनवाजता दुनिया तुजें हाजीरपण ह्या जाग्यार आमचे बरोबर आसलेल्या पासत पवित्र आत्म्या हे वेळार तूं म्हज्या तोंडांतल्यान तूं उलयतलोय ही उतरां तुजी जावं दी उक्ते कर दुनिया आमचे ओतमीक कान उक्ते कर आमचे ओतमीक दोळे आनी तेच भाशेन उक्ते कर आमचें काळीज हे उतर आमच्या काळजान घेवन हे आमी मागणें कोत्ता तेच आमच्या स्मिया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. Amen. Amen. Praise God. Thank you. स्टार्ट करू कर बाय. ओके. मोगाच्या भाव भयणांनो आयज हांव जिबेच्या देण्या वयर शिकयतलें. हांव शिकोवन दिवचें ना पूण पवित्र आत्मो जिबेच्या देण्या वयर उलयतलो. तो आयज आमकां शिकयतलो. जिबेच्या देण्या वयर तुमकां सगल्यांक जायती समजणी आसा न्हय? होय. हय सगळीं जाणाय आनी सगळीं जिबेच्या देण्या वयर सगळीं दिसपटी मागणें कोत्तात न्हय? सगळीं कोत्ताय न्हय? कोत्ताय होय. दिसत तर म्हाका कोत्ताय म्हण. कोत्ताय Praise सिस्टर थोडो वेळ हय, पण कोत्ताय हय. स्टार कोताय हय, हय. तर आयज पवित्र आत्मा आमकां जिबेच्या देण्या वयरूच शिकयतलो. जिबेचें देणें आमकां सगल्यांक देवान आमकां ही देणी दिलोली आसात. एफिसियन्स 1:3 आमकां सांगता सगळीं आत्मीक वरदानां सुबापणी आमचेर देंवयलोली आसात म्हूण. तर पूण जायते फावटी आमी देणी जायते फावटी आमी उजार करिना. सिस्टर घालता आनी ओके. जायते फावटी आमी देणी देवान दिलोली देणी आमी उजार करिना. देवान पवित्र आमकां ही जिबेचे देणे हे सगल्यांक आमकां दिलोले आसा. न्हय फकत प्रिचरांक, न्हय सोद्दां कोण इगोजेन वयतात, सगळीं इगोजेन दिसपटी मागणें कोत्तात तांकांच न्हय पूण सगल्यांक हे जिबेचे देणे सगल्यांक दिलोले आसा. जे भाशेन आमचे पायन तर एग्जाम्पल सांगता आमचे पायन तर आमच्या अकाउंटार एक 5 लाख रुपया घालून दवरल्यात आनी तो तर अकाउंट हांव केन्नाच उजार करिना. तो पासबूक तसोच आसा. हांव केन्ना तो अकाउंट तर हांव ऑपरेट करिना आनी दीस आनीक रात हांव फकत म्हणटा म्हजे लागीं पयशे नात हांव परवोत आसता न्हय. पूण जरी तर तूं बँकान वचोन तुजो बँक अकाउंट तर तुवें ऑपरेट केल्यारूच तुवें तो वचोन तो पासबूक एक्टिवेट केल्यारूच तुज्यान ते पयशे काडूंक जातात. नाजाल्यार म्हजे पयशे सिस्टर मारिया वचोन काडूंक जावचे ना कित्याक ते ना. पयशे म्हजे नांवार घातलेले आसात. Praise God. तर हे होय. जिबेचे देणे आमकां सगल्यांक दिलोले आसा. जोण एकल्यान आमी एक्टिवेट करूंक गरज. जे भाशेन केन्ना आमी दुयेंत जाल्यार आमी टॅबलेट घेता न्ही मेडिसीन घेता. तर हांव दुयेंत आसतना सिस्टर मारिया सिस्टर फ्लावियान तो टॅबलेट घेयली जाल्यार हांव बरें जातलें ना. ना. म्हजी टॅबलेट हांवेनूच घेवपाक जाय. तेच भाशेन God. आमच्या सर्गीच्या बापान ही सगळी आत्मीक देणी आमच्या स्पिरिच्युअल अकाउंटाचेर घातलोली आसात. पूण जायती फावटी आमी हात पांगरून रावता
म्हाका कांयच देणे मेळूंकूच ना म्हण ही देणी आमी जोण एकल्यान उजार करूंक गरज तो जिबेचे देणे म्हणजे कितें कोणूय सांगशात विचित्र भाशेन Cosmic विचित्र भास येस विचित्र भास आमचो आत्मो मागणें कोत्ता होय जिबेंतल्यान होय Praise. आमचो हे आत्मो कितें आनी ते सांगता पवित्र आत्म्याचो आत्मो होय आमचो आत्मो आनी देवाचो आत्मो एकामेका लागीं कनेक्ट जाता जिबेचे देणे जावन आसा एक मोलादीक वर्तें पावरफुल सुपरनॅचरल गिफ्ट देवान आमकां सगळ्यांक दिलोलें आसा प्रेज गॉड हो खंयचे स्क्रिप्चर सांगलो बाय पयलीं सांगलो ते Three. 1:3 एफेसियन्स 1:3 सांगलेलें न्ही ओके ती बेसांव या हय बेसांव तर सगळ्यांक आमकां फुकट देणे आमकां सर्गीच्या बापान दिलोलें आसा आमी जोण एकल्यान भावार्थान तें घेवंक गरज जिबेचे देणे जावन आसा पवित्र आत्म्याचें देणे सिस्टर बागेवन पावलूची चीट कोरीतकारांक 12वो आवेसवर ओळ 7 ते 11 वाचतले वय सिस्टर हें वाचया ओके 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 जेजू क्रिस्ताच्या देवाक आमच्या सोम्याच्या त्याच बापाक वाखाणुया दिन वासूया क्रिस्ता सोवे आमचेर सोर्गींचो आपलो आशिर्वाद सोगलीं ओत्मीक वरदाना तो सुबामपणा देवोयत आसा प्रेज गॉड आमगे कोंकणी हेजेर देवोयत आसा म्हणला पूण इंग्लीश बायबलाचेर चोयत जाल्यार ऑलरेडी तितून ऑलरेडी दिलो कोडी आहा ऑलरेडी ही सगळी आत्मीक देणी आमगे स्पिरिच्युअल अकाउंटाचेर ती घातलोली आसात आमी फकत हो अकाउंट आमी एक्टिवेट करूंक गरज जोण एकल्यान आपलो अकाउंट एक्टिवेट करूंक गरज तेन्नाच आमच्यान ती उजार करूंक जाता हे जावन आसा पवित्र हांवें कितें सांगलां कोरीतकार पयली 1 Corinthians 12:7-11 वाचूं सिस्टर 7-11 ना ओके जोण एकल्याक पवित्र आत्म्यान दिल्लो वर्गूण दिश्टी पडटा तो सगल्यांच्या फायद्याक आत्म्या वरवीं कोणाक देव आपल्या वर्त्या गुटांची जाणवाय दिता आनी कोणाक त्याच आत्म्या प्रमाणे दिल्ली वळख कळीत करचो वर्गूण त्याच आत्म्या उद्देशी देव कोणाक थीर गोट भावार्थ दिता आनी कोणाक त्याच आत्म्या वरवीं पिडेवंताक बरी करचो वर्गूण एकल्याक ओचोऱ्यां करचो वर्गूण आनी कोणाक देवाचो संदेश दिवचो वर्गूण आनी कोणाक कितें पवित्र आत्म्यांतावन येता आनी कितें दुसऱ्या आत्म्यांतावन येता हांचे मोदें अंतोर विवेकान वळखुचो वर्गूण आनी कोणाक विचित्र भासो उलोवचो वर्गूण दुसऱ्या कोणाक त्या भासांचो अर्थ दिवचो वर्गूण हे सगोट एक आनी तोच आत्मो करता म्हणजे तो आपले कुशे प्रमाणे जोण एकल्याक युक्त तो वर्गूण दिता वांटा प्रेज गॉड हितून आमकां देवाचें उतर आमकां सांगता की पवित्र आत्म्याची आमकां 9 देणी आमकां दिलोली आसा तितूंतले विचित्र भासांनी उलोवचें हें देणे जिबेचें देणे हे देणे आमकां सगळ्यांक दिलोले आसा जिबेचें देणे जावन आसा पवित्र आत्म्याची भाशा लँग्वेज ऑफ द होली स्पिरीट पवित्र आत्मो आमच्या आत्म्यांतान देवाच्या आत्म्या लागीं उलयता आमच्या आत्म्यांतान देवाच्या आत्म्या लागीं पवित्र आत्मो उलयता ही भाशा
आम्ही खंयसरूच शिकूंक ना इस्कॉलाक वचून खंयसरूच शिकूंक ना पूण पवित्र आत्म्यान ही आमकां जिबेचें देणे ही भाशा दिलेली आसा जिबेचें देणे जावन आसा स्वर्गीची भाशा हेवनली लँग्वेज आम्ही स्वर्गीच्या बापा लागीं कनेक्ट जाता आमचो आत्मो आनी देवाचो आत्मो पवित्र आत्म्या वरवीं एक जाता जिबेचें देणे जावन आसा मोगाची भाशा लँग्वेज ऑफ लव जे भाशेन एक ल्हान भुरगें आपल्या ते उलोवंक नको एक 3-4 म्हयन्याचे भुरगें ते उलोवंक नको ते कशें उलयता ला 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 बा 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 मेले ला 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 म्हणटा न्ही Yes. होय ती भाशा कोणाक आमकां समजता ना ना आमकां कोणाकूच ती समजना पूण फकत आवयकूच समजता तेच भाशेन जे आमी विचित्र भाशा जिबेच्या देण्यांनी उलयता तेन्ना फकत स्वर्गीच्या बापाक ही आमची भाशा समजता जिबेचे देणे जावन आसा मागण्याची भाशा मागणे करपाची भाशा मागणे म्हणजे कितें कोणी सांगशात देवाक गेली आनी आमगेली रिलेशनशीप आमी एकामेका लागीं भासाभास करता उलयताय. आमी एकामेका लागीं उलयता तर ही जावन आसा जिबेचे देणे जावन आसा पवित्र आत्म्याची भाशा मागण्याची भाशा स्वर्गीच्या बापा लागीं उलोवंक जिबेचे देणे जावन आसा कृपेचे देणे थँक्स इज अ ग्रेस गिफ्ट आनी ही कृपा आमकां कशी मेवल्या आमी कितें कश्ट करून आमी कितें जायते हार्डवर्क करून ती आमकां मेवल्या फुक्याची मेवल्या जेजून आपूण कुर्साचेर मरोन सगळे कुर्साचेर मरोन जेजून सगळे आमचे खातीर केला आनी ही देवाची कृपा आमकां ताणें आमकां दिल्या ही कृपा आमी कशी घेता भावार्थान भावार्थान न्हय होय होय भावार्थान आमी घेता जेन्ना जे दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी दोनी आनी सोडवणदार म्हूण आमी मानून घेता तेन्ना आमी नवी रचना जाता 2 Corinthians 5:17 आमी नवी रचना जाता आमी बॉर्न अगेन जाता आमचो स्पिरीट एक जाता जायते पावटी बॉर्न अगेन म्हणटकच जायते पावटी थोड्यांक समजून ना ती दुसरोच मिनींग समजता बॉर्न अगेन म्हळ्यार आमच्या मनाची नवसोनी जाता आमी देवाच्या उतरान आमी नव्यान जल्म घेता 2 Corinthians 5:17 म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात तर ती एक नवी रचना पोरणे तें गेलें आतां सगळेंच नवें प्रेज गॉड तर आमी नवी मनशां जाता जे कितें आदले आमचे आसले ते सगळें गेलें आनी आमी बॉर्न अगेन जाता नव्यान आमी जल्मता आनी देवाची कृपा आमी भावार्थान आमी घेता सारकें हा सिस्टर Yes, sister. Praise God. Yes. Thank you, Jesus. तर आमी जेन्ना आमी जिबेच्या देण्यांनी उलयता तेन्ना आमी स्वर्गीच्या बापा लागीं उलयता आनी हे देवाचें उतर आमकां सांगता 1 Corinthians 14:2 जी कोण विचित्र भासांनी उलयतात ती देवा कोडे उलयतात मनशा कोडे न्हय कित्याक कोण तांकां समजनात तर ती आत्म्या उद्देशी गुदार्थ स्वताची खबर करतात प्रेज गॉड Praise तो God. जेन्ना हे देवाचें उतर आमकां सांगता जी कोण विचित्र भासांनी उलयतात ती मनशा कोडे उलयनात पूण देवा कोडे उलयतात जेन्ना आमी जिबेच्या देणांनी मागणें करता तेन्ना आमी मनशा लागीं म्हजे सायडीन कोण आहा तेका कांय समजपना हांव तेजे लागीं उलयना
आनी ताका समजणी मेळना. पूण हांव जेन्ना जिबेच्या देण्यांनी उलयता, मागणें कोत्ता, तेन्ना हांव सर्गीच्या बापा लागीं उलयता, देवा लागीं उलयता म्हण आमकां देवाचें उतर सांगता. कित्याक तांकां तें समजना, कोणाकूच ताची समजणी मेळना जेन्ना हांव जिबेच्या देण्यांनी मागणें कोत्ता तेन्ना. कळटा? ना ना, एकामेकाक ही भाशा समजना. आनी आमी मिस्ट्रीज देवाचे गूट आमी उलयता तेन्ना, जेन्ना आमी मागणें कोत्ता, उलयता, जिबेचे देण्यान उलयता तेन्ना देवाचे गूट आमी उलयता. गुडाक स्वताची खबर कोत्तात. जिबेच्या देण्यांनी आमी उलयता तेन्ना आमी डायरेक्ट स्वर्गीच्या बापा लागीं डायरेक्ट एक्सेस लायन टू गॉड. मोदे आनी कोणाचे डिस्टर्बन्स आनी आसना. जे भाशेन आमी फोनाचेर उलयतना केन्ना फोन डिस्कनेक्ट जाता, इंटरनेट वयता, वायफाय आसना, पूण देवाची लायन ही सदांच उक्ती आसता. 24/7 आमी खंयच्याय टायमार तूं उलय, ती सारकी केन्नाय डिस्टर्बन्स, केन्नाय ती डिस्कनेक्ट जावची ना. आनी जेन्ना आमी जिबेच्या देण्यांनी उलयता तेन्ना आमी आमच्या मासान आमी उलयना, आमच्या मनान आमी उलयना, पूण आमचो आत्मो आनी देवाचो आत्मो, पवित्र आत्मो म्हज्या आत्म्यांतल्यान देवाच्या आत्म्या लागीं उलयता. अमेझींग न्ही? Amazing, praise Jesus. जेन्ना म्हाका कळ्ळें, पयलें हांव नक्को आसलें, जायतीं वर्सां फाटीं जिबेच्या देण्यांनी हांव उलयतालें, थोडो वगत उलयतालें. पूण जे दिसा म्हाका कळ्ळें, आमच्या फादरान एक दीस आमकां इंटरसेसरी प्रेयराक आमकां, फादर आंद्रीन आमकां इंटरसेसरी प्रेयर कोत्ता आसतना आमकां जिबेच्या देण्या वयर आमकां तेणें टॉक दिल्लें, शिकयलेलें. आनी ते दिसा सावन तेणें स्क्रिप्चर टू स्क्रिप्चर आमकां सजमणी दिलोली. आनी ते दिसा सावन कळ्ळें जिबेच्या देण्या वयर कितली शिकोवण आहा ती. आनी ते दिसा सावन हांवें केन्नाच सोडूंक ना, तेचपोटी उलयता. कितली भाग्या आमी न्ही स्वर्गीच्या बापा लागीं डायरेक्ट. खंयच्या टायमार उलोवपा जाता, खंयच्याय टायमार तूं कनेक्ट कर. हय, तुका टायम म्हणून ना, तूं किचना आहा तूं उलय, तूं ड्रायव्हिंग कोत्ता तूं स्वर्गीच्या बापा लागीं तूं उलय, तूं शॉपिंगाक गेला तूं लायनी हुंय रावता, जिबेच्या देण्यांनी उलय. Yeah, because pray continuously, 1 Thessalonians 5, 16 to 18. 16 to 18 सांगता, प्रे कंटिन्युअसली. Yeah, थांबून आसतना तूं मागणें कर म्हूण सांग. Praise God. आनी जिबेच्या देण्यांनी जेन्ना हांव उलयता तेन्ना म्हजी उतरां आनी तुजी उतरां सेम आसची न्हय. ना तुज्यान मुगे उतरां कॉपी करूंक जावचे ना, आनी म्हज्यान सिस्टर मारियागे उतरां Praise कॉपी God. करूंक जावचे. कित्याक Correct. एक दीस हांव जिबेच्या देण्या वयर कोण एक भयणीक हांव समजणी दितालें, आनी ती भयण मागीर म्हणोंक लागली, आपल्या लागीं जायना म्हणोंक लागली उलोवपाक. हांव नको, तर तूं मातशें बरोवन दिता म्हाका कितकोन उलोवपा ती तूं बरोवन दिता. हांवें सांगिल्लें ना, ही उतरां मनशाची न्हय, ही उतरां मनशां बरयनात, ही आमची भाशा न्हय. पवित्र आत्मो आमच्या तोंडांत उतरां घालता. आमी फकत आमचें तोंड उक्तें करूंक गरज, आनी पवित्र आत्मो सगल्याक आमकां ही उतरां दिता. हालेलुया. Hallelujah. Thank you, Jesus. ही संवसारी भाशा न्हय बरोवन दिवपाक, ही स्वर्गीची भाशा. भाषा. Yes. आनी जेन्ना आमी जिबेच्या देण्यांनी उलयता तेन्ना आमचें मन हाली आसता, फकत आमचो आत्मो कनेक्ट आसता, आमच्या मनान कांयच आसना न्ही. Amen. Yes. प्रेज गॉड. आनी कितली आमी उलयली जाल्यार आमी टायर्ड जायना, आमी बोर जायना. कितले उलय तूं कंटिन्युअस. आनी ह्या आमकां 1 Corinthians 14:14 वर्ड म्हणटा, सांगता सिस्टर वाची. कित्याक हांव एके विचित्र भाशेन प्रार्थन कोरीन जाल्यार म्हजो आत्मो प्रार्थन करता, पूण म्हज्या गिन्यानाक आदाव ना.
सिस्टर ओके, फातिमा प्रेज विचारला प्रेज जिबेचे गॉड. देणे किती का होई. हो, जिबेचे देणे म्हळ्यार ती स्वर्गीची भाषा, पवित्र आत्म्याची भाषा. आम्ही आमचो पवित्र आत्मो आमच्या आत्म्यांतल्यान उलयता. गिफ्ट ऑफ थँक्स. गिफ्ट ऑफ टांग, गिफ्ट ऑफ टांग. प्रेज गॉड. केन्ना मागणी केली बाय तुवें? हांव वयते सारको होते हातयार व्हडलें. ते खबर ते कोंकणी कळना ते उतर. गिफ्ट ऑफ टांग, गिफ्ट ऑफ टांग. ओके ओके, सॉरी सॉरी. हय, गिफ्ट ऑफ टांग. जिबेचे देणे म्हणजे गिफ्ट ऑफ टांग. सिस्टर म्हाका उगडास येता हांव यंग आसता प्रेयर कॅरिस्मॅटीक मिटींग तेन्ना स्टार्ट जालोलें न्यूली बॉम्बे आसतना. आनी थिंग कितें जातालें ते कोण मेन कोण लीड कोत्ताय तेंक हें आहलोलें तेणें अशें. आनी आमकां कितें दिसता आम ले पीपल न्हू आमकां कोण ना म्हूण. मागीर कोणा एकल्या ते ग्रुपांतुले मेंबर्सां कोण कोण कोत्ताय. मागीर हांव चिंततालें की हे थर्सडे आसता ती मिटींग. हांव म्हणटालें हे थर्सडे म्हाका मेळना, ते थर्सडे मेळना. हांव कोत रावतालें की ती येतो म्हूण लायक गिफ्ट मेळपाक. या मागीर लायक डिसअपॉइंट हेंच जातालें की ना आमकां मेळना, वी आर नॉट वर्दी देखून मेळना हेच जातालें. मागीर ते सोडून उडयलें की कोडे आमकां मेळपाना एश म्हूण तें लायक नॉट फॉर अस म्हूण. बट हाव ब्युटिफूल काय बरें तें सगलें आमकां आम फकत ऑपरेट करूंक जाय, उगडूंक ऑपरेट जाय. करपा जाय. सगळ्यांक ध्यान दिलो कुडे म्हाकाय. हांवूय जायत वर्स उलयतालें, जायत वर्स पयलीं उलयतालें, पूण सजमणी दिलोली थिंगा आमकां एक रिट्रीट सेंटर. हांव गोंया वास्को एक रिट्रीट सेंटर आहलोलो जाणटून पलोटी. पलोटी. या प्रेज गॉड. एक मिनिट. सो या फातिमा समजल काय आता जिबेचे देणे? हांव म्हणटा जिबेचे देणे. I didn't understand. That's why I asked. प्रेज गॉड. Time I heard that word in Konkani, like when it पालोटी Yeah, sounded. होम yeah. हांव रिट्रीटा जायते वर्सां फाटीं हांव म्हळ्यार 20 years पयलीं पालोटी होम हांव रिट्रीटा गेलोलें आनी थिंग ते म्हाका हें देणे मेळ्ळोलें. पूण Praise हांवें ते God. मागीर केन्ना प्रॅक्टीस इश करुना, केन्ना गरज तेन्ना उलयतालें. पूण जेन्ना फादरान आमकां समजुणी दिली ते दिसा सावन हांवें ते आनी बंद करुना. हांव दिसपोटी हांव उलोवपा लागलें. Praise God. प्रेज गॉड. तो Praise जिबेचे सिस्टर 14 लायन वाचली न्ही. होय सिस्टर. त्याक हांव एके विचित्र भाशेन प्रार्थना करी जाय. म्हजो आत्मो प्रार्थना कोत्ता पूण म्हज्या गिन्यानाक आदावना. म्हज्या मनाक ते समजना. म्हजें मन एम्प्टी आसता. ओके. Praise God. आनी जेन्ना हांव जिबेच्या देण्यान आमी मागणें कोत्ता तेन्ना आमचो फोकस आमी कितें उलयता ताचेर आसूंक फावना. आमचो फोकस देवाचेर आसूंक गरज. हांव कितें म्हणटलें, म्हजी उतरां कशीं जातलीं, मागणें कशें जातलें, ना ना ना. जेन्ना हांव जिबेच्या देण्यान मागणें कोत्ता तेन्ना आमचें मागणें परफेक्ट प्रेयर जाता. सारकें देवाक मानता ते भाशेन प्रेयर जाता. 100% भावार्थाचें मागणें जाता आनी तितून ह्या मागण्यांत दुबाव आसना. जायते Okay. पावटी आमकां आमी मागता ते आमकां जायते पावटी आमकां मेळना. कित्याक आमी संवसाराच्या वंदावना प्रमाणे आमी मागणी कोत्ता. हे आमकां जाकोबाची चीट हावेस 4 3 लायन. Jacob. Praise God. तुम्ही गिरेस्काय मागतात आणि देव ती तुमकां दिना. कित्याक वायटोव्या मोनान तुम्ही मागतात म्हणगे तुमच्यो वंदावण्यो बागोवन ती गिरेस्काय होगडावंक तुमचें मन आसा. प्रेज गॉड. सारकें न्ही. जायते Yeah. पावटी आमगे मागणी कितकोन जाता, आमी आमगे संवसारा वंदावना प्रमाणे आमी मागणी कोत्ता. तो देव आमकां जायते पावटी आमचे मागणे आमकां कितें मागता ते आमकां मेळना. कित्याक आमी संवसाराच्या वंदावण्या प्रमाणे आमी मागता.
पूण जेन्ना आमी जिबेच्या देण्यांनी मागणें करता तेन्ना आमचे परफेक्ट प्रेयर जाता, देवाक मानता ते भाशेन प्रेयर जाता. देव जाणा, आमची पवित्र आत्मो जाणा आमचे काळजाचे आवडे कितें ते. देवाचे खुशे प्रमाणे आमचे मागणें जाता. आमकां उतरां चिंतूंक नाका. जायते फावटी आमी आमकां मागणें करतले जाल्यार आमकां जायती उतरां आमी चिंता, मागणें कशें जातलें काय, कितें म्हणटलें काय. जायते फावटी मागणें करतना आमी उतरां विसरता. पूण जेन्ना जिबेच्या देण्याने हांव मागणें करता, पवित्र आत्म्या लागीं म्हाका पवित्र आत्मो आमच्या सोबतायेच्या तो आदाराक येता आनी तो आमचे वरवीं तोच आपुणूच तो विनोती करता. आमकां रोमन्स 8:26 हातून मेळटा. तेच पोरी आमी असोक्त म्हूण पवित्र आत्मो आमच्या आदाराक येता. फावो ते भाशेन कितें मागचें तें आमी नकलो. देखून उतरांनी उच्चारूंक जायना तसले हास्कार हुस्कार सोडून आत्मो आमचे खातीर आपुणूच विनोती करता. जेजू कारका. पवित्र आत्मो आमचे खातीर आपुणूच विनोती करता जेन्ना आमी वचकोत तेन्ना. आनी हे मागणें जावन आसा सारकें सोंपें मागणें. पवित्र आत्म्यान आमकां हे सारकें सोंपें मागणें दिलां. फकत आमी पवित्र आत्म्या लागीं आमी मागूंक गरज. ताची इश्टागत, तो आमचो गुरू, तो आमचो शेराती. दिसपोटी आमी पवित्र आत्म्या लागीं उलोवंक गरज. एक आमचो फ्रेंड जालेले भाशेन ताचे लागीं आमी दिसपोटी दिसपोटी आमी उलोवंक गरज. कोणाक नाका की पवित्र आत्म्यान आमचे खातीर विनोती केलोली. आमकां सगल्यांक जाय न्ही. होय. होय, जायती फावटी आमी आमची वस्तुंगी आमी आमचेरूच फाती येता आनी पवित्र आत्म्या लागीं आमी मागोना. आनी हांवूय तशें करतालें. जायतो तेंप हांव पवित्र आत्म्या लागीं मागोनासलें. पूण जेन्ना देवाच्या उतराची म्हाकाय समजणी मेळ्ळी, हांव पवित्र आत्म्या लागीं दीस आनी रात हांव पवित्र आत्म्या लागीं उलयता. आनी पवित्र आत्मो जाणा आमचे काळजाचे आवडे कितें ते. आनी जिबेच्या देण्यांनी गिफ्ट ऑफ टांगान जेन्ना आमी मागणें करता तेन्ना पवित्र आत्मो आमी सांगूंक नाका, पूण आमच्या उतरांनी आमी म्हणूंक नाका, पूण तो आमच्या काळजाचे आवडे, आमची खुशी, आमचे डिझायर्स कितें ते तो सगळें जाणा. आनी तो आमच्या आत्म्यांतल्यान तो बापा लागीं, बापाच्या आत्म्याक तो कनेक्ट जाता. आनी रोमन्स 8:27 वाच सिस्टर. होय. देव काळजा तपासून वळखता आनी पवित्र आत्म्याची आशा कोण ती तो बरें जाणो. कित्याक देवाचेच खुशे प्रमाणे पवित्र केल्ल्या पासत तो विनवणी करता. प्रेज गॉड. पवित्र आत्म्याक जिबेच्या देण्यांनी मागणें करतना आमी सांगूंक आमच्या उतर तो आमच्या काळजाचे आवडे तो जाणत. देवाचे खुशे प्रमाणे आमचे मागणें जाता. सिस्टर हेजे एक टेस्टिमनी म्हाका उगडास येयली सांगो. ओके सांग सिस्टर. एक पाट हांव ई रायटिंग करतालें आनी ते ई रायटिंगाच टॉपिक आसलोली हे गिफ्ट ऑफ टंग्साचेर आहलो ती. आनी तितून ते हांव बरयता आयकता न्हू ते हेका ई रायटिंग ते आख्खें सेशन हांव आयकतालें कितें तें बरोवपा जाय आसत म्हणून. सो ते ब्रदर जॉन्सनाक गेले एक तो सांगता की तो एक भयणीक तेंक प्रेइंग इन टंग्स बेनिफिट्स सांगत तो कित फायदे. आनी ते एक बायल आसता एक भयण आनी ती तो सगळ्यांक सांगता तुम कोणा जाल्यार देखून तुम स्टार्ट करे हालेलुया म्हूण आनी स्टार्ट करीत रावाय आनी आपण तुमकां येता म्हूण तें उलोवपाक. मागीर ती स्टार्ट कोत्ताय आनी तो एक भयणीक पॉइंट आउट कोन्न सांगता की तुगे
कोणा तरी तुगे म्हणजे हांव शॉर्टान सांगता तो सांगता की तुगे घरान कोणा तरी नी प्रॉब्लेम आहा मागीर ती ना तो तिसतो तो म्हणटा तुका नी प्रॉब्लेम आहा ती म्हणटा ना म्हाका कसलें कांय प्रॉब्लेम ना म्हण कसली दूख ना तो म्हणटा ना तुगे हिलींग जाल्या कोणा तरी जाल्या तुगे घोराब्यांत मागीर ते उगडास येता की तेगे चोडा आहलो म्हण तें नी प्रॉब्लेम कित तरी बरें व्हडलें तेका सायक दुकां आसता म्हण तें लायक दूख जाता म्हण तेका मागीर ते जायत वक्तान उगडास येता की आपल्या न्हय गोळे तो तें मोडटा म्हण मागीर ब्रदर सांगता की तुगे चोडा वस आनी सांग तेका हिलींग मेळ म्हण लायक शी इज फ्री फ्रॉम दॅट पेन म्हण नांवान केन्नाय जावपा ना म्हण आनी हें हूंय कितें जालें मागीर ती भयणी सांगता ब्रदराक की मगे सोदां हें आहलें की तें चोडूं म्हणजे देवा कोण पयस गेलो आलें तेका म्हणजे भावार्थ आसोना देवाचेर आनी ही भयण ऑलरेडी उतरां आहलोली मागीर ती म्हणटाली म्हाका सोदां मगे एक आशा आहलोली की तें केदों येतोलें देवागे राज्यांत केदों तेका ओळख मेळटली मागीर ते दीस तें जिबेच प्रे कोत्ता तेदोन ते भयणीन पवित्र आत्म्यान तेगे चोडवा पासत हें केलें इंटरसीड केलें God. आनी तेका हिलींग मेळ्ळें आनी ब्रदरान सांगिल्लें आतां तूं वच आनी तुगे चोडा वच आनी सांग की तुगे दूख आहलो ती यू फ्री फ्रॉम दॅट तुगे हिलींग जाल म्हूण आनी हें तूं ते ही गोवाय की तूं तेका सांगतली तें चिंतू पडटा तेका कितको कळ्ळें म्हणजे तुका कितको कळटें हें सगळें तेका तेदों कळटा म्हूण देवागे महिमा कितू ती आनी तें आजसून देवागे राज्या येतो म्हूण सो आय वॉज सो इम्प्रेस आनी टच जाल तें ती टेस्टिमनी आयकोन तें लायव्ह आयकता न्हू हांव तें कितें जालो तें रेकॉर्डिंगू हांव आयकतालें Praise सो God. ते दिसा मिगे ते प्रेयिंग इन टंग्सा भावार्थ वाडोलो आनी हांवें ते दिसा म्हाका कळ्ळें की हाव पावरफूल म्हणजे आमी नोको आमी कोणा पासत आमगे ओतमो त्या टायमार प्रे कोत्ता सो अमेझींग आनी तेगे ती म्हणटा म्हाका सदां जाय आहलो मगे चोड देवागे राज्या येवपा मागीर तो सांगता आतां तो वोसोन तूं सांग एशें जाल म्हूण आनीक आतां तें भितर येता म्हूण देवागे राज्यान तेका देवान पयलीं तेका हें दिलें पेकोणी आनी नाव शील बिलीव म्हूण आनी येतो म्हूण तें सो हाव अमेझींग आनी ते दिसा म्हाका मागीर तें टंग्सा प्रे करप लायक म्हाका एकदम हें दिसता इम्पोर्टंट कांय कोणना कितें करपाचें थोडा वगत जाल्यार देखून बट आय प्रे इन टंग्स मागीर कोणना ते दोना प्रेज गॉड पवित्र आमकां जिबेच्या देण्यान आमकां सांगपा नाका की कितें मागपा जाय ना ना पवित्र आत्मो सगळें आपूण तो जाणा कितें मागपा जाय आमगे काळजाच्या आवड कितें बरें वायट तो सगळें आमकां कळयता जॉन 16:13 सांगता की पवित्र आत्मो सिस्टर वाचिता होय जॉन 16:13 देवा संबंधी सोत उगडापें करता तो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण स्वताचे वाटेन चलयतलो कित्याक तो आपल्या पोदोरचें उलोवचो ना पूण जें कितें तो आयकोता तें तो सांगतलो आनी घडचें आसा तें सगळें तुमकां कळयतलो Praise God. सिस्टर आयको येना सिस्टर तूं म्यूट जालें आयको येना सॉरी सर हांगासर आमकां देवाचें उतर सांगता की पवित्र आत्मो आमकां कितें घडचें आसा तें सगळें तो आमकां बऱ्या वायटाची तो आमकां कळयतलो पवित्र आत्मो जेन्ना आमी जिबेच्या देण्यांनी मागणें कोत्ता तेन्ना पवित्र आत्मो सगळें आमकां शिकयता जितली आमी जिबेच्या देण्यांनी मागणें कोत्ता तितली देवा सवे आमची इश्टागत घड जाता देवाक आमी अदीक आनी अदीक ओळखूंक पावता देवाच्या उतराची आमकां भूक लागता मागण्यान आमी घड जाता देवा सवे इश्टागत आमची वाडटा सारकें सिस्टर होय सारकें Praise Jesus. 1 Corinthians 14:4 म्हणटा आमी भावार्थान आमी मजबूत जाता घालता सिस्टर विचित्र भासो उलोयतात ती आपूण भावार्थान गोड जातात
पूण देवाचो संदेश दितात ती जल्मोल्या भावा भयणींक भावार्थाची घोटाय दितात. प्रेज गॉड. देवाचें उतर म्हणटा की आमी भावार्थान मजबूत जाता न्ही. होय होय, भावार्थान मजबूत जाता. जितले आमी जिबेच्या देण्यांनी दिसपटी आमी मागणें करता तितलो आमचो भावार्थ घोट जाता. आनी हेच बुक ऑफ जूड 1:20-21 आमकां तेंच सांगता. सिस्टर घालता? होय हय. सिस्टर Judas 1:20-21. पूण तुम्ही म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो तुमच्या भोव पवित्र भावार्थाचेर तुमचें जिवीत बांदून हाडात आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान प्रार्थन कोरात. प्रेज गॉड. देवाच्या मोगांत थीर रावात आनी आमचो स्वामी जेजू ख्रिस्त आपले काकलुतीन दितलो त्या सासनीक जिविताची वाट पळयत रावात. प्रेज गॉड. जेजू कारकम. हिंगासर देवाचें उतर आमकां सांगता तुमच्या भोव पवित्र भावार्थाचें तुमचे जिवीत बांदून हाडात. जेन्ना आमी जिबेच्या देण्यांनी मागणें करता तेन्ना आमी भावार्थान मजबूत जाता. फुडें म्हणटा की पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान प्रार्थन करात. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान म्हणजे गिफ्ट ऑफ टंग. जिबेच्या देण्यान आमी दिसपटी तर आमी मागणें केलें जाल्यार आमचो भावार्थ घोट जाता. केदेय व्हडलें तर आमचेर तुफान येयलें, केदेय व्हडली प्रश्न आमचेर उप्रासले जाल्यार आमी खाला पडचे ना, कित्याक आमचो भावार्थ घोट आसता. एग्जाम्पल जेन्ना जरी तर आमची जे भाशेन आमची इम्युनिटी सिस्टम तर लो आहा न्ही, जाल्यार आमकां दुसरे बॅक्टेरिया व्हायरस आनी कितें सगळें लागू जाता न्ही. होय हय. आनी जरी तर आमची इम्युनिटी सिस्टम तर स्ट्रॉंग आहा, मजबूत आहा, कसलें दुयेंस कितेंच आमकां लागू जायना. कित्याक आमची इम्युनिटी सिस्टम स्ट्रॉंग आहा, मजबूत आहा. तेच भाशेन जेन्ना आमी जिबेच्या देण्यांनी उलयता आमचो भावार्थ घोट आसता तेन्ना केदेय व्हडलें तर आमचे तुफान तर उप्रासलें जाल्यार आमी हालची ना. नो वेपन फॉर्म्ड अगेन्स्ट शॅल प्रॉस्पर. आयझाया 54:17 म्हणटा कसलेंच हातयार म्हजे आड कितें आहा ते कोंकणीन घालो सिस्टर. घाल सिस्टर घाल. आयझाया 54 आयझाया 54:7 कसलेंच हातयार 17. जावंक ना. 54:17. तुजे आड घडलोल्या कसल्याय हातयाराक केन्नाच येस मेळचे ना. तुजेर आरोप करूंक नितीशालेंत कोणेय जोर आपलो ताळो उबारलो तूं ताका ओगो करतली. सर्वेस्पराच्या सेवकांचें दायज हें. दयाळायेच्या नितीवंतपणाचें हें जोयत. तांकां दिता तो हांवूच, उलयता तो सर्वेस्पर. प्रेज गॉड. तुजे आड घडलेल्या कसलेय हातयाराक केन्नाच सुफल जावचें ना म्हणटा. कसलें जेन्ना आमी भावार्थान घोट आसता तेन्ना कसलेय कितलेय व्हडले आमचेर वायट येवं तर हें जावन आसा आमचे हातयार ते आमकां झुजूंक देवान आमकां दिलोलें आसा. तेच भाशेन मॅथ्यू 7:24-27 म्हणटा की आमचें घर तर आमी खोडपाचेर तर बांदलें जाल्यार आनी
रेवेचेर कोण घोडपाचेर कोणाचें घर आहा तें केदेंय व्हडलें तर वारें आनी वादळ येयत जाल्यार तें घोड हालत तें घोड मोडना, कित्याक तांणी घर तें घोडपाचेर बांदलां. आनी जी कोण रेयेचेर बांदताय भावार्थ ऑल्क आहा तेंगेलें एकू लोटाचें तें हें जायन वयता, मोडन वयता. प्रेज गॉड. तो दिसपोटी जिबेच्या देण्यांनी जितली आमी उलयता तेन्ना आमगे स्पिरिच्युअल बॅटरी आमगेली चार्ज जाता. जे भाशेन आमी मोबायला बॅटरी लो जाल म्हणटरी आमी चार्ज कोत्ताय न्ही. हय, तो चार्ज कोत्ता. तेच भाशेन जेन्ना तूं जिबेच्या देण्यांनी मागणी कोत्ता तेन्ना तुगे स्पिरिच्युअल बॅटरी चार्ज जाता. आनी हे देवाचें उतर जेजून स्वर्गार वेचे आदी आमकां बासावणी दिलोली. आपल्यागे शिसां तेणें सांगलोलें की मार्क 16:17 सिस्टर. भावार तोरतेल्या सोवे ह्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटली, नव्यो भासो उलोयतली, सोरोप दवरतली आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिड्येवंताचेर हात दवरून ती तांकां बरी करतली. जेजू म्हणटा न्ही, बाबा दोत्याल्या सोबे ह्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो, म्हज्या नांवान देंवचार काडटल्यो, नव्यो भासो उलयतल्यो. नव्यो भासो म्हणजे कितें? जिबेच्या देण्यांनी उलयतले. सो जेजू पयलीं आमकां पयली भासावणी दिता, शिसां सांगता. आपूण सरकार वेच्या आदी भासावणी तो दिता. आनी ही पेंटेकॉस्टा दिसा ही शार्ती पावली न्ही. ओल्ड टेस्टामेंटांत आमकां जिबेच्या देण्या वयर मेळना, पूण प्रोफेट आयझाया बाकीत कोत्ता. आयझाया 28:11 आमकां मेळटा की तो बाकीत कोत्ता जिबेच्या देण्या वयर. आनी न्यू टेस्टामेंटांत जेन्ना जेजू 1:8 म्हणटा, तुमचेर येतल्या देंवून येतल्या पवित्र आत्म्याचे तुमी बोळ घेतल्यात आनी जेरुजालेम, सामारेत आनी संवसाराच्या शिमा पर्यंत म्हजे गोवाय जातल्यात म्हूण तो जेजू आपल्या शिसांक तो ही भासावणी दिता. आनी ही केन्ना शार्ती पावता? Acts 2:4 पवित्र आत्मो तेंचेर देंवून येता आनी ते सगळे जिबेच्या देण्यांनी ते उलोवंक लागतात. सिस्टर Acts 2:4 घाली. ती सगळी पवित्र आत्म्यान बोरली आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो उलोवपाचो गूण घेवन ती वेगवेगळ्या भासांनी उलोवंक लागली. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. ती सगळी पवित्र, थोड्यांकू मेळ्ळो पवित्र आत्मो, सगळ्यांक मेळ्ळो पवित्र आत्मो आनी ती वेगवेगळे भासांनी उलोवंक लागली. सगळ्यांचेर सगळी थिंग आहलो तितल्याचेर पवित्र आत्मा येता आनी सगळी जिबे देण्यांनी ती उलोवपाक लागली. सगळ्यांक हे देणे मेळ्ळे. आनी जेजून सांगलोलें तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात म्हूण. आनी पेद्रू एक तो नुस्तेकार आहलोलो, जेजूगे शिस्त तेगे नुस्त्या तो धंदो कोत्तालो. जेजू बारबो तो भोंवलोलो, जायते जेजूगे ओचुऱ्या मिलाग्री ताणें पळयलेल्यो, पूण तो भिवकुटो आसलो आनी तो कितें कोत्ता, जेजू 3 पावटी तो नाकात्ता. आनी पूण जेन्ना तो पवित्र आत्म्यान बोत्ता, जिबेचे देणे ताका मेळटा तेन्ना तो एकू दिसा प्रवचन कोण 3000 लोकांक तो बॅप्टिझम दिता. 3000 लोकांक तो पवित्र सोबेन तो भितर काडटा.
ते आमकां X2:41 हितून मेळटा. आणि पेद्रू भाग्यवन पेद्रू इतू अजापा इतू मिलाग्री कोत्ता की तेगे सावळी पासून तर पडली जाल्यार पिडेवंतां बरी जाताली. लोक पेद्रू जेन्ना हुंय भाग्यवन पेद्रू केन्ना हुंय प्रवचन करूं वयता थिंग लोक पिडेवंतां घेवन येताली, थिंग हाटीचेर दवरताली. तू ओचोरी आनी मिलाग्री घडटाल्यो. 41 की 41 सिस्टर? 41. त्या दिसा सुमार 3000 लोक तांच्या जोम्यांत भितर सरलो. 3000 लोक. आणि फुडें X5:15-16 सिस्टर. 5 होय 5:15-16. 15-16. आणि अशें जातालें की पेद्रू चलतना ताची सावली पूण कोणाचेर पडून ती आपले पिडेंतली बरी जावची म्हूण लोक पिडेवंतांक चौकांचेर बरो आनी खाटींचेर आनी आंथरुणाचेर तांकां दवरी. जेरुसलेम भोंवतणच्या नगरांतलोय लोक जोम्यांनी येतालो आनी आपणा बरोबर पिडेवंतांक आनी मेळे ओतमे बसलोल्यांक हाडटालो आनी ती सगळीं बरी जाताली. जेसू कारगा. तेन्ना परम याज्ञीक आनी ताचे सगळे भागेली म्हणजे सादुकेंच्या तितलें पुरो सिस्टर फ्लाविया, तितलें पुरो 16 ओके सॉरी. तरी पेद्रू पवित्र आत्मा इतली ओचोरिया मिलाग्री कोत्तालो पेद्रू वरवीं की हाटीचे लोक दुयेंत लोकां हाडटाली तितली बरी जाताली. इवन तेगे सावळी पेद्रू ते सायडीन पासार जाल्यार लोक बरो जातालो न्ही. होय. जे भाशेन सुर्या उजवाडान चलता येतना ती सावळी पडटा न्ही आमी चलत आसतना. तेच भाशेन जेन्ना तूं जिबेच्या देणांनी उलयता तेन्ना ओचोरिया आनी मिलाग्री आमी पळयतले. हांव एक टेस्टिमनी दिवपाक दिता. म्हाका आतां उगडास थोडे तेंप फाटीं एक भयणीन म्हाका फोन केलो. आमगे ती मागणी आनी एक भयण येताली आनी ते भयणीन म्हाका फोन केलो आनी म्हणपा लागली आपल्यागे चेडूं बरो ना. ओके. ते पार्लरां कामां वयता आनी पार्लरां कामां वयता. ती पार्लरां मातशें ब्रेक टायम तेका मेळटा न्ही त्या टायमाचेर तें आड पडटा मातशें गो तेका 30 मिनिट्स 45 मिनिट्स तें आड पडटा. आनी ते जेन्ना तेका दोळ लागता त्या दोळा सदां दोळ लागत त्याच टायमाचेर कोण येवन तेज्या गोळ्या धरता. तर त्याच टायमाचेर ते उठोता आनी बोळ मारता आनी रडटा आपल्या कोण तरी गोळ्या धरले म्हण. मागीर थोडे दिसान ते दुयेंत पडटा. घराको येवन तेणें आपल्यागे मामी सांगिल्लें की मामी आपल्या पार्लरां कोण लोक देंपरा वयर आड पडटा ब्रेका टायमाचेर कोण गोळ्या धरता म्हण. आनी ते मागीर थोडे दिसान ते दुयेंत दिसता म्हळ्यार तेंका बोगले इश्क येयना आनी जेवण जेयना आनी जेवपा बीन सोडटा आनी सारकें बारीक जाता आनी वीक पडटा. तर हे भयणीन म्हाका फोन केलो आनी म्हाका सांगिल्लें की सिस्टर अशें जालां. मागीर हांवें तेका काडलें आनी तें घरां काम कोत्ता भयण. तर हांवें ते भयणीक सांगिल्लें की तेका हांवें ऑडियो रेकॉर्डिंग केलें वॉयस मेसेज रेकॉर्डिंग केलें आनी तेका स्क्रिप्चर धाडलें आनी सांगिल्लें ही स्क्रिप्चर तूं सोद्दां मोड आनी ते सोद्दां ते आनी ते चेडवाकूय स्क्रिप्चर म्हणपा हांवें बरोवन धाडलें आनी सांग चेडवा सांग ही स्क्रिप्चर सोद्दां मोड म्हूण. तर चेडवा सांगलें ते चेडूं स्क्रिप्चर म्हणना जालें ते कांय वाचिना जालें. तर ही भयण डेली म्हणपा लागली. तर एक दीस तेणें म्हाका फोन केलो आनी म्हणपा लागलो सिस्टर कांय जालो ना अजून तें बरें जायना म्हणपा लागली. हांवें म्हणलें ना तूं बिलीव कर तें बरें जालें म्हूण तूं बिलीव कर. आनी
चोयल्या ना सिस्टर ते आतां जेयना बीन आनी ते आमकां भोगलेकू घेयना आनी कितें म्हणपा लागले मागीर तूं मातशें आपल्या फादरागे फोन नंबर दितले म्हणपा लागले तूं फादरागे फोन हांवें म्हणलें ओके आपल्या फादरा कोडे उलोवपा जाय आपल्या आपण त्या चेडवा फादरा फुड्यान वचोन मागणी कोत्ताले हांवें म्हणलें ओके फादरा फुड्यान व्हरानी मागणी कर म्हण सांगली थोडे दिसांनी तीन म्हाका फोन केलो आनी ती म्हणपाक लागली की सिस्टर फादरान फोन काडूंक ना फादर गोडे बिजी आहलो आसतलो म्हणपा लागली हांवें म्हणलें ओके नो प्रॉब्लेम हांव तेजी मागणी करूं म्हण सांगलें ओके आपण चेडवा मेळपा वयतले तेन्नाच तूं मागणी कर म्हणपा लागली हांवें म्हणलें ओके ती दुसऱ्या दिसा आपल्या चेडवा मेळपा गेली आनी हांवें मागीर व्हिडिओ कॉल केले ती म्हाका मेसेज धाडली आपण चेडवा फुड्यान पावली म्हण हांवें मागीर व्हिडिओ कॉल करतरी त्या चेडवा हांवें सांगिल्लें तेच्या हाती बायबल दी म्हण सांगिल्लें तेगे मामी सांगिल्लें तेच्या हाती बायबल दी तरी हे चेडूं केशें बायबल हातीक घेयना जालें केशें हातीक घेयना आनी तेंकां सगळ्यांक ते धांवडावपा लागले मागीर थोड्या वक्तान हांवें म्हणलें हांव जिबेच्या देण्यांनी हांव मागणी करीत रावलें आनी हांवें म्हणलें हांवें तेका एक पॅसेज वाचपा सांगली बायबलाय ओपन करपा लायलें आनी ही पॅसेज तूं वाच म्हण सांगली ते केशेंच रेडी ना बायबलाचे ते रिडींग करपाक पूण हांव गिफ्ट ऑफ टांगांनी हांव मागणी करीत रावलें आनी ते म्हणटा ना मुगे बायबलाचे ते ना जे कितें तुगे बायबलाचे आहा न्ही ते मुगे बायबलाचे ना म्हणपा लागले तर हांवें म्हणलें ना आहा म्हण सांगिल्लें आनी तेका व्हिडिओ कॉल केले आनी हांवें दाखयलें चमकी पेज रीड कर आनी ते मागीर स्लोली ते एक एक उतर ते रीड करूं लागली आनी हांव एक सायडीन हांव गिफ्ट ऑफ टांगान गेलें आनी ते वाचून जातकूच हांवें तेजे मागणी केलें आनी हांवें ते सोयताना हुकूम गायलो हेच टायमार तूं भायर सर म्हूण सांगिल्लें आनी बरें ते मागणी केलें आनी हांव जेजू अर्घ दीत रावलें जेजू तुवें तेका बरें केलें म्हण अर्घ दिलें आनी तेगे मामी सांगिल्लें तूं अर्घ दीत राव म्हण सांगिल्लें तें ऑलरेडी आतां बरें जालें म्हण सांगिल्लें जेजूच्या गायांनी तें बरें जालें अर्घा तुका जेजू मोडोत राव म्हण सांगिल्लें आनी दुसऱ्या दिसा तेगे मामीन दुसऱ्या दिसा तेगे मामीन म्हाका कॉल केलें आनी सांगिल्लें की जेन्ना तेची मागणी केलोलें ते कंटिन्युअस ओंकार काडीत रावली आनी ओंकिलें आनी 2 दिसांनी ते दुसऱ्या दिसा म्हणल्यार ते सारकी बरें जालें आनी तेच चेडवान मागीर मामी सांगिल्लें मम्मी तूं ते आंटी फोन कर आनी सांग हांव आतां सारकी बरें जालें देवान आमकां हो सगळो अधिकार आमकां दिलो आहा पूण जायते फावटी आमी तो उजार करनाय आमकां जायते फावटी जिबेच्या देण्यांनी दुसऱ्या हुजीर उलोवपाक आमकां जायते फावटी लॉस दिसता दिसना आमी लॉसताय प्रूफ आहा डॉक्युमेंट जे भाशेन आमकां आमगे कितें प्रॉपर्टी आहले आमकां डॉक्युमेंट आसता न्ही रोयलो कोणी आसता अमके नांवाचे ते भाशेन पवित्र पुस्तकां देवाचें उतर हें बरयलो कोणी आहा विचित्र भाशेन तूं गिफ्ट ऑफ टांगान उलयता तें तूं मनशाको उलयना पूण देवाको उलयता आनी सगळें डिटेलान बरयलो कोणी आहा तेर पासून आयज पासून आमी जाय जाण उलयताय ना थोडी ना आतां आमगे मागण्या जमे आताय ती उलयताय सगळीं पूण जायत कोणी चोय जाल्यार चडशे लोक उलोवपा सोदनाय आनी कोणाचे उजी जाल्यार आमकां लॉ दिसता ही देवागे भाशा ही पवित्र आत्म्यागे भाशा सिस्टर म्हाका मिगे एक टेस्टिमनी आहा प्रेज गॉड सांग तूं आतां उलयतना म्हणटा न्हू की आमकां लॉस दिसता ते हेजेर म्हाका तो दीस उगडो आसा सप्टेंबर 9th 2022 थोडे दीस म्हणजे सप्टेंबर 9 2022 म्हणजे 1-1.5 वर्स जालां ते खबरीक ते दोना हांव थोडे दीस पयलीं पडलोलें आनी मुगे तोकले ते चिरे आसताय ते एश कोन्न ते व्हडले हें आसात कितें म्हणटाय तेका होंपरे न्ही कितें हें आसात शेतां उदो वचपाचें व्हडलें हें तिंगा हांव पडलोलें आनी ते चीर एश कोन्न ओपन एश आहलोले सिमेंटेड आसोनाय आनी ते मुगे तोकले बरें लागलोलें त्या दिसांनी आनी तें ओके मागीर हांव जालें बरें तेशें आनी थोडे दिसान कितें हांव नको कनेक्शन कितें आहलोलें कितें बट एक दीस सडनली उठोलें आनी हांव न्हू उठोलें आनी
उठवले आनी सारकें कोलॅप्स जावचे लागले आनी केन्ना अशें कोन्न हितू सीक पडना केन्नाय अशें कोन्न जावं ना बट केन्ना लोकांगे आयको येतालें बट दिसता की हे शेनी जाता बट हे म्हाका जालें अशें की उबें रावों जायना आय एम जस्ट स्टँडींग आनी कोलॅप्स जाता अशें आनी मागीर घोवा सांगो लागलो की म्हाका जायना म्हूण आनीक ते दिसा म्हाका वॉशरुमा देखून तो वता हांव थिंगा म्हणजे म्हाका कितें कोरपा तें जाय कळोना नाहलो सारकें मागीर घोवाकूय दिसलें की एशें कोन्न कंडिशना ते म्हज्यान कारान देखून घोडये व्हरपा जावपा ना एम्ब्युलन्सू वाट म्हूण तेणें घोडये चिंतिल्लें त्या टायमार आनीक तो कितें म्हाका घराचें कितें लायम ज्यूस कितें दिता असो समथींग बट म्हाका तें ओंकार येता आनी हांव पडटा जालें बट आनी सगळीं शेजारी पावलीं तेदो म्हळ्यार सगळीं एकल्यान दुसऱ्या सांगलें जायत जायलीं तो रूम भरलो सारको आनी तेदो म्हळ्यार गोवान एम्ब्युलन्साकूय आपयलें आनी हांव त्या टायमार बेडीचें म्हाका उगडासा पोतून त्या टॉयलेटांत वयलें आनी हांव म्हणजे जेजू आर्गां दीत आनी फकत जेजूको उलयता अशें लायक आनी कांय कोण आहलो म्हाका तेका उलयता आनी तेन्ना म्हाका तें टंग्सां प्रे कोरपा पवित्र आत्म्यान म्हळें यू जस्ट प्रे इन टंग्स बट म्हाका मातशें तो एनिमी सांगो लागलो बट हितू लोक आहाय तूं आनी आतां कितें प्रे कोत्ता लायक ती हांसतोली हें आनी कितें कोत्ता म्हूण कित्याक तीन उतरां नाय सो म्हाका तो करून दिना दुस्मान सांगता कोन्न नाका बट हांवें पवित्र आत्म्यागे आवाज आयकपा डिसिजन घेयलें आनी हांव प्रे करीत रावलें होर्सान हांव टंग्सां प्रे करीत रावलें कंटिन्युअस लायक आनी तेदो म्हळ्यार कितें जालें की म्हगे प्रेशर घोवान चॅक केल्लें घराको मशीन आहा तेणें सारकें लो गेलो आहलोलें दॅट्स वाय म्हाका तें घोडये उबें रावों जायनाहलें आनी मागीर एम्ब्युलन्स येयले आसता घोडये आनी हांव त्या टंग्सां प्रे करीत आहा कंटिन्युअस आर्गां जेजूय म्हणटा तेंय टंग्सां थंय प्रे कोत्ता आनी म्हाका 10-15 मिनिट्सां रोखडी एम्ब्युलन्स येयली आनी एम्ब्युलन्स येवन मागीर ते पॅरामेडिक्स जुनियर डॉक्टर्स कोण येता तेणी आपल्यागे मशीन काडलें चॅक कोरपाक आनी चॅक केल्यार तें प्रेशर म्हगे सारकें नॉर्मल आनी हांव Praise ओके God. म्हणजे काम डावन जालें सो ते दीस म्हाका ते दीस मागीर ते हांवें तें ई रायटींग कोत्ता आसतनाचें म्हाका टिचींग हांवें आयकलोलें ते बायलेगे आतां एवढो सांगलो तें मागीर तेदो मागीर तो भावार्थ हेजे फेथ आहलो की हे वय कितें जालें प्रेइंग टंग्स आनी हे दिसा हांवें ते 1.5 वरस पयलीं ज्या दिसा हांवें टंग्सान प्रे केलें कांय कोन्नासतना एक टॅबलेट घेवना कांय फकत म्हाका उगडासा गोवान लायम ज्यूस दिता तें देखून हांव सारकें पिलना आसतो घोडये बिकॉज म्हाका कितें जाता तें कोणाहलें बट फकत ते टंग्सान प्रे कोन्न विदीन 15 मिनिट्स ते प्रेशर हितू लो दीस पडटा तें सारकें नॉर्मल जालें आनी तेय पोतून गेलें ती एम्ब्युलन्स म्हाका व्हरपा येयलोली ती पोतून गेली खाली Praise God. प्रेज गॉड मागण्या पावर जाणा हय, praise जिपेच्या God. देणे मागण्या पावर हे पॉवरफुल मागण्या सारखे व्हडांतले व्हडले हातियार सारखे Yes, yes. म्हाकाय आतां एक सिस्टरीन सांगलो तशें म्हाकाय एक टेस्टिमनी उगडास सांगो सांग. Praise God. ओके डिसेंबरा म्हयन्या अकस्मात म्हाका एक दीस सकाळीं फुडें सारकें पेन येवपा लागलो पोटांतल्यान हुंयच्या पेन हार्टींतल्यान येता पोटांतल्यान येता म्हाका कळोना तरी हांव डॉक्टरागे गेलें आनी डॉक्टरागे वयतरी डॉक्टरान सांगिल्लें की स्कॅनिंग करपा पडटा म्हूण आनी स्कॅनिंग करून मुको उबो रावपा थिंग जायना हांव कंटिन्युअस सारकें म्हाका ओंकार येताय एक सायडीन ओंकार येताय आनी दुसरी सायडीन पेन येता कंटिन्युअस आनी डॉक्टर म्हणपा लागलो स्कॅनिंग केल्या शिवाय आमच्यान तुका वखद दिवपा जावपा ना तरी आनी स्कॅनिंग कोता जाल्यार तुवें उमकें उदक पिवपा जाय उमकें लिटर 6 ग्लासेस की तू उदक पिवपा Yes, जाय म्हण praise सांगिल्लें God. म्हाका आनी हांव उदक पिता 6 ग्लासेस जाता 6 ग्लास स्कॅनिंगा वयता म्हळ्यार तें उदक सगळें वयता तर एशें कोन्न म्हाका 4 पाटी स्कॅनिंग करपा भितर येयलें पूण 4 पाटी हांव ओंकिलें आनी स्कॅनिंग करून जावना लास्टा डॉक्टर म्हणपा लागलो थोडें तरी उदक उरपा जाय आमी स्कॅनिंग कोत्ता मुगे एक आदेश थिंग सारको गेलो मागीर लास्टा स्कॅनिंग केलें आनी डॉक्टरान सांगलें तुका किडनी स्टोन आहा म्हण सांगिल्लें 6/6 × 5 mm तुका किडनी स्टोन आहा म्हण आनी म्हज्या पोटान कितें इल्ली पासून उदक धरना हांव सारकें होल डे हांव सारकें उपाश आहा डॉक्टरान टॅबलेट दिली ती वचपा लागली मागीर उबो रावपा सकयना पूण हांव कंटिन्युअस ओंकार येताय हो रे पूण कंटिन्युअस हांव जिबे देण्यान मागणी कोत्तालें Praise God. Praise God. देवा उतर स्क्रिप्चर आनी गिफ्ट ऑफ टंग आनी हितू मुगे परिस्थिती हितू हें जाली की सांजे म्हणल्यार म्हाका हॉस्पिटलान एडमीट करपा पडलें कित्याक मुगे चड जालें सारकें म्हाका उबो रावपा बीन सकत ना जाली पूण जेजू म्हजे भितर आहलो आनी जेजून म्हाका धिरान
जेजू हांव जाणालो जेजून म्हाका ऑलरेडी पेकयल म्हण हांव गिफ्ट ऑफ टंगान प्रेयर करीत आसलोलें. रातीको म्हळ्यार म्हाका हॉस्पिटलां एडमीट केलें. हॉस्पिटलां एडमीट केल्या म्हाका ड्रिप्सांचेर दवरलें. आनी पूण ड्रिप्सांचेर दवरलें हांव राती हांव थिंगा हांव गिफ्ट ऑफ टंगान हांव प्रेयर करीत आहा, स्क्रिप्चर म्हणटा प्रेयर करीत आहा. आनी डॉक्टरान म्हाका सांगिल्लें की तुगे हो तर हो स्टोन तर तुगे विदीन ए विका मत तो पडना, तुका लेजर सर्जरी करून आमी ते फोडपा पडटा म्हण सांगिल्लें. हांवें म्हणलें जेजू डॉक्टरान जें कितें डॉक्टर उलयलां तें हांव तुगे नांवान हांव कॅन्सील करता. हो फातर फोडलो म्हण हांव जेजू तुका हांव आर्ग दिता. Praise God. आनी हांव गिफ्ट ऑफ टंगान प्रेयर करीत रावलें. नर्स येयन विचारता तूं कित म्हणटा काय म्हण कंटिन्युअस तोंडां. हांवें म्हणलें हांव प्रेयर करता हांव जेजूको उलयता म्हण सांगिल्लें. हांव जेजूको उलयता आनी हांव कंटिन्युअस प्रेयर करीत रावलें. आमी घारा येयलीं हॉस्पिटलां. मागीर सकाळीं म्हणल्यार घारा धाडलीं अर्ली मॉर्निंग. आनी 3 दीस पासून म्हगे पोटां कांय कितें खाता कितें उरना. पिता जेवण जेयना. उदक पिता कितें पिता तितलें उकून वयतालें. पूण हांवें स्क्रिप्चर म्हणपाचें देवा उतर तेजेर आहलो हांव गोठायेन आनी Praise म्हणपाचें हांव कंटिन्युअस रावलें. 3 दिसांनी 4th डे तो पडलो. फातर पडलो. Praise प्रेज गॉड. Praise होय God. कित्याक डॉक्टरान सांगलोच द्या दोतोराक डॉक्टर रिपोर्ट सांगता तुगे ऑपरेशन सर्जरी कोन्न काडपा फोडपा पडटा. Yeah, पूण yeah. देवागे हातयार के देवळटेचे देव Praise पदवेदार आमी हे हातयार God. आमी उजार करपा जाय. जायत फावटी आमी भिताय. इवन ही भिरांत म्हाकाय जायत वर्स फाटी हांव एक भिरांते मनीस आसलेलें. मगे पाय सदां म्हाका म्हणटालो जावं आमगे घरां आमगे भयणां भावां बीन सांगतालो कितें कोणाकू कितें जालें नेबरा पासून कितें जालें जाल्यार एफ्रोमाक कळयनाका ह्या म्हणटालो. कित्याक म्हाका दुसऱ्यांगे आयकून म्हाका न्हीद पडना आसलोली, म्हाका जेवपा नाका आसलोलें, म्हाका हांव सारकें व्हडलें टेन्शन घेतालें. पूण ते दिसा सावन हांवें जिबे देण्यांनी हांवें मागणी करपा स्टार्ट केलें ही भिरांत केदों गेली ती हांव नको. Praise ती God. आतां केदें व्हडले प्रश्न येवं कितें व्हडलें येवं कितें म्हाका शेजऱ्यांगे तर म्हाका आत चोयलें जाल्यार तेचे म्हळ्यार मुगेली घरांतूं म्हणचे पयलीं म्हाका कळयताय. Praise God. म्हळ्यार Because you got the powerful weapon. प्रेज Praise गॉड. Jesus. तर Wow. जेन्ना तूं मागणी कोत्ता हितून आसता जिबे देण्यान तूं कंटिन्युअस मागणी तुगे भिरांत पयस जाता. तूं भारतान घोट जाता. तुगे भावार्थ ना तुवें भिरांत येता. सैतान तुका भिरांत घाता. करेक्ट. करेक्ट. आणि बावाडतानी भिरांत एकठांय रावनाय. बावाडता केदों भिरांत भायर सरता. प्रेज गॉड. Praise. आतां म्हाकाय जालें हांव मिसा गेल्लीं आतां. एंड Okay. एक थिंग इकले बायल आहलोली एंड ती इतुले कॉफ करपा लागोली. दॅट स्पर्ट ऑफ दॅट 5 minutes कॉफ 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 मिसा मोदें सामकी नॉन स्टॉप कॉफ. आनी कोण तिगे गोच्ची ती विजिटर कोण आसतली फॅमिली आहा बारबर. सो हांवें म्हणलें आनी आमी दिम कुमन्यावा टायमार कितें. सो वी वर प्रेयिंग एंड आय सेड होली स्पिरीट आमकां उगडास कोत्ता. Holy Spirit ugudas kotta. Don't be distracted. You pray in tongues. So I am in Jesus' name, I command the spirit of cough, get out of this woman right now. No more time, just now. You have to leave this woman. And I started praying in tongues. Believe me, in 2 seconds, her cough stopped complete. God, praise And I was God. like, wow, God is so good, So kind of thing, udok na tika dipak, and she was just coughing. So yeah, praise God. And really, तूं शालकाय भोगत सारकी. आणि दुसरी बंकाचे हाय आमी चोय न्ही. And होय. yeah, हुशालकाय बघत कित्याक there you go, you did it again. So ध्यान केली जेजू कोत्ता. praise God. Yes. Praise God. So awesome. So awesome. आनी He's so amazing. पांची ओळी आमकां सांगता पप्पा घेवन पावलो आमकां सांगता की विचित्र भाशा म्हणटा तुमी हे मागणे तुमी उलय जाल्यार आपूण चड खुशी म्हणटा. सिस्टर घालशी तूं. वय घालता. Which scripture, sister? पांचवी ओळ तेच्या 14. 1 Corinthians 14, 5th verse.
14:5 तुम्ही सगळी विचित्र भासांनी उलोयशात जाल्यार हांव खुशी, पूण त्याहून चड तुमकां सगळ्यांक देवाचो संदेश दिवचो वरगूण मेळ्ळलो जाल्यार हांव अदीक खुशाल. जल्मल्या भावा भयणींक भावार्थान घोट करचे खातीर जे विचित्र भाशेन सांगलां ताचो अर्थ दिवंक कोण आसा जाल्यार बरें आसा. पूण संदेश विचित्र भासांनी उलयतात तांचे परस देवाचो संदेश दितात त्या मनशांक अदीक मोल आसा. प्रेज गॉड. Praise God. भाग्योन पावलू कोरीतकारां थिंगा पवित्र सभे तो सांगता की तुम्ही सगळी तर विचित्र भाशेन उलय जाल्यार आपूण म्हणटा चड हुशाल म्हणटा. तर हे उतर आयज आमकां जेन्ना आमी पवित्र हे जिबेचे देण्यान उलय जाल्यार देवूय खुशाल सारको, कित्याक आमी देवाको कॉन्टेक्ट कोत्ताय. ही आमकां जोण एकल्या ही भाशा दिलो कोडी आसा. पवित्र आत्म्यान हे देणे आमकां सगळ्यांक दिलो कोडी आसा. आनी वरगूण दिवपाचो संदेश दिवपाचो गूण आमी जेन्ना आमी दिसपोटी उलयता तेदोना आमी पवित्र आत्म्या कडेन मागपा जाय हो गूण आमकां दी म्हूण. आनी पवित्र आत्मा हो गूण आमकां दितलो. तर मिनिमम तरी आमी सदां 1 वर तरी आमी जिबे देण्यांनी मागणी करूंकूच जाय. आनी जेन्ना जो मनीस 1 वर तरी मागणी कोत्ता तो एक सुपरनॅचरल लायफ तो जियेता. तेगे जिवीत तशें आसना. तेगे आख्खे जिविताची नवसोनी जाता. आख्खे जिवीत तेजें बदलता. आनी भाग्योन पावलो 18वे ओळी म्हणटा तुमच्या सगळ्या परस आपूण चड उलयता म्हणटा विचित्र भासान. तुम्हा सगळ्या परस चड विचित्र भासांनी हांव उलयतां म्हूण देवाक दिन वाजता. सुकारका भाग्योन पावलो इतू सगळ्या परस चड म्हणटा आपूण उलयतालो. हांव एक जायते पाटी हांव भाग्योन पावलो की एक बूक वाचतालें तेजे बरयलो कोडी हां की तो सकाळी फुडें जेन्ना तो उठ्ठा पयले पांय तो जमनी लायता तेतून तो स्टार्ट कोत्तालो जिबेच्या देण्यांनी उलोवपाक. तो रातीको न्हिदपा वचपासून तो कंटिन्युअस तेगे कनेक्शन आसतालें, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट सुर्गीच्या बापा लागीं. तो जिबेच्या देण्यांनी तो कंटिन्युअस उलयतालो. आनी तेका लागून तेका हितू रेवलेशन मेळ्ळें. जेजूगे शीस जे जेजू बाराबर भोंवलोले जेयलोले तेगे ओचोरिया मिलाग्री तेणें पळयलोल्यो. जेजूगे शिकवण तेणें आयकलोली. पूण ते सगळे शिसा मध्ये भाग्योन पावलो जेजूगे शीस न्ही, जेजूगे मिलाग्री तेणें पळोवं न्ही, तो जेजू बाराबर आसोना. पूण सगळ्या परस प्रकाश न्ही, सगळ्या परस रेवलेशन भाग्योन पावलो मेळटा. कित्याक तो जिबे देण्यांनी तो पवित्र आत्म्यान तो भरलोलो आनी पवित्र आत्मा तेचे वरवीं वावर करीत आसलोलो. आनी जिबेच्या देण्यांनी तो इतू उलयतालो की सगळ्या परस रेवलेशन चड तेका मेळटा. आनी आयज पळयत जाल्यार सगळ्या परस तेणें चिटी चड बरयले. आमी पवित्र पुस्तकां पळयत जाल्यार तेच चिटी तेणें बरयले न्ही. Yes. आनी आयज हे आमी 13 चिटी हे देवाचें उतर जिवे उतर म्हण आमी सगळीं वाचताय. जिवे उतर म्हण आमी ते मानून घेताय. Praise God. Acts 19 हितून आमकां मेळटा की पावलुगे आंगोस्त्रां रुमाल पासून तर कोणे हात लायलो जाल्यार पिडेवंत बरी जाताली. इतू पावर आसलोलो. Acts 19, 11 to 12. पावलो उदेशी देव इतली भोव विचित्र विस्मितां करतालो की तो वापरतालो ते रुमाल आनी ताचे कातीक लागलोली वस्त्रां लोकांन पिडेवंताक लायलीं तर तांच्यो पिडा बऱ्यो जाताल्यो आनी मेळे आत्मे पळून वेताले. प्रेज गॉड. इतू पवित्र आत्म्या शक्ती तेजे भितर पवित्र आत्म्या बळ आसलोलें.
रुमाल पासून तो लायलो जाल्यार लोक बोर जातालो. ते तेणे हांगा लायलो ती हांगा वचना तो दुसऱ्या पिडेवंता लायली जाल्यार पिडेवंत बोर जाताली. आणि तो रोमन्स 15:19 तो म्हणटा. सिस्टर वाचिता. हय. म्हजे उदेशी ताणें व्हड व्हड खुणां आनी विस्मितां केली आनी म्हजे सोवे देवाच्या आत्म्याची शक्ती फांकोयली. अशें जेरुसल्याक सिस्टर. अशें अशें जेरुसल्याक टावन लिरिकुमा पर्यंत भोंवून काडून क्रिस्ताच्या शुभ वर्तमानाची हांवें जाता तितली परगोटणी केली. प्रेज गॉड. तर पावबा घेवन पावले एक ओडबिकाय बोगोता सांगपा. तो ओडबिकायेन तो सांगोता की हे बेस्तें जातालें ना. हे सगळी पवित्र आत्म्यांगे काम. पवित्र आत्म्या बोळ तेज भितर आहलोलें. जिबे देण्या मागण्या बोळ आहलोलें तेज भितर. आणि तेका लागोन ते तो सांगोता व्हड व्हड खुणां विस्मिता म्हणटा आपल्या वरवीं केली म्हणटा. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आयकांची तुक. आणि आमकां हितून इतिहासान तर वाचिल जाल्यार आमकां जायते तेगे ओचोऱ्या मिलाग्री मेळटाय. वाचल्याय न्ही जायत्यो. या हितून एक्स 14:8-9 तितून लिस्त्रान तो एक दीस देवाचें उतर दितालो. एक अपांगूळ एक मनीस आहलोलो. वाच सिस्टर वाचिता. होय. Acts 14. X 14:8-9. 8-9. लिस्त्रांत एक अपांगूळ मनीस बसून आसलो. तो जोल्मान थोंटो जावन केदनाच चलूंक नासलो. पावलू प्रवचन करतालो तें ताणें आयकोलें. पावलून आपली नदर ताचेर लायली आनी बरो जावंक ताका भावार्थ आसा तो पळोवन ताणें व्हडल्या ताळ्यान म्हणलें, तुज्या पांयांचेर नीट उबो राव. आनी उडी मारून तो चलूंक लागलो. प्रेज गॉड. सो प्रवचन कोत्ता आसता पासून ओचोरी आनी मिलाग्री तो पावलो त्या भुरग्या बोर जावपा भावार्थ आहा तो पळोवन म्हणटा तुज्या पांयाचेर तूं नीट उब राव. आनी त्याच वेळाचेर तो उब रावन तो चलो लागलो. तर पवित्र आत्मो इतू तेगे भितर बोळ आहलोलें. जिबे देण्यान तो मागणी कोत्तालो तितून तेगे आख्खे तो बोळान भरलोलो. पावर तेजे भितर आहलोलो. तर जिबेचे देणे आमकां स्पिरिच्युअली ते आमकां फिट दवरता. जे भाशेन आमी जिमा गेल म्हणटरी आमी स्ट्रॉंग जाताय न्ही. मसल्स येताय. हय तेच भाशेन एक दिसा प्रोसेस न्ही. जिमा तर एक 2 दीस 3 दीस गेलो 1 म्हयनो गेलो जाल्यार तुगे हें जातोलें. जायना. रिजल्ट दिश्टी पडटलो ना. ना. तूं 2-3 दीस वतले कांय जायना अजून मसल येयलो ना म्हणटलो तो सोडटलो. पूण तूं तर कंटिन्युअस तो तूं जिमा गेलो जाल्यार तेजो रिजल्ट तुका मेळटलो. तेज भाशेन आमी तो दिसपोटी तो जिबेच्या देण्यान तो गिफ्ट ऑफ टांगान तो दिसपोटी तर आमी मागणी केली. आमी इतुले आमी ओचोरी आनी मिलाग्री आमी पळयतली की आमी कळपाना आमी कितू वाडल्याय ती. आमगे आख्खें जिवीत बदलतलें. जे भाशेन एक ल्हान भुरगी केदो वाडटा तें कळटा ना न्ही. फकत आवय तेका फीड करीत आसता. कांय न्ही कोण ते 6 म्हयने म्हणल्यार 3 म्हयने म्हणल्यार ते 6 म्हयने म्हणल्यार ते दिमकऱ्यान वयता. मागीर ते सडनली 2 उब रावपा लागता. 9 म्हयने म्हणल्यार मागीर ते 11 म्हयने म्हणल्यार ते चलपा लागता. तेच भाशेन आमी तो दिसपोटी तो जिबे देण्यान तो मागणी कंटिन्युअस सदां तर आमी केलें जाल्यार आमगेली वाडाय जातली.
जी देवाचे उतर आमचे लागी उलोवंक लागतले, जी देवागे उतर आमचे मध्ये आमके ते जिवे जातले. सदां आमी गिफ्ट ऑफ टंगान उलयता आसतना आमी सदां देवागे उतरूय वाचपा जाय. स्क्रिप्चर आनी गिफ्ट ऑफ टंग बराबर आसपा जाय. तू तर बेस्तेम जिबेच्या देण्याने मागणी केले काय मेळपाना. तुगे देवागे उतरूय तुजे भितर आसपा जाय. जे भाशेन तू गार्डनान तू बी गायना पूण सोद उदक घाता आनी सार मारीत आसता ते बी वाडटले ना ना. तुवें बी घालपा जाय आनी मागीर ते सारें उदक डेली तुवें शिंपपा जाय जाल्यार ते झाड ते बी वाडटले. तेच भाशेन देवागे उतर आनी गिफ्ट ऑफ टंग सदां बराबर आसपा जाय. एक स्क्रिप्चर म्हणल्यार तू जिबे देण्यान मागणी कर. जायत पावटी आमी इंटरसेसरी मागणी कोत्ताय, सगळी बराबर मागणी कोत्ताय. आमी गिफ्ट ऑफ टंगान आमी मागणी करूंक गरज. जेन्ना आमची इंटरसेसरी प्रेयर आमी सगळी बराबर कोत्ताय, सगळ्यांगे आत्मे पवित्र आत्मा आमगे सगळ्यांगे आत्मे देवा कोडे सुर्गीच्या बापा कोडे एक जाताय. आमगे सगळ्यांगे आत्मे सुर्गीच्या बापा कोडे कनेक्ट जाताय आनी पवित्र आत्मा आमचे वरवीं तो विनोती कोत्ता आमगे आत्म्यांतान. प्रेज गॉड. आणि जितू तू जिबेच्या देण्यानी गिफ्ट ऑफ टंगान मागणी कोत्ता तितू तुगे मागण्याचे जिवीत वाडवता. तू सारको स्पिरिच्युअली तू स्ट्रॉंग जाता. जे भाशेन दिसपोटी आमी आमगे कुडी जेवण दिताय न्ही टायम टू टायम. तेच भाशेन आमी जितले तू देवाचे गिफ्ट ऑफ टंगान प्रेयर कोत्ता त्या दोना तुगे मागण्याचे जिवीत तू मागणे स्पिरिच्युअली तुगे भितर इनर मॅन तुगे स्ट्रॉंग जाता. जिबेच्या देण्यान मागणी करून आमी देवा वाखाणटाय. आनी हें आमकां एक्स 10:46 मेळटा. कित्याक ती 8व्यो भासो उलोयतालीं आनी देवाक वाखाणटालीं म्हूण तांकां आयकून येतालें. प्रेज गॉड. पेद्रू प्रवचन कोत्ता आसतना तांकां जेंटायल्सा पासून तांकां हें मेळटा, जिबेचें देण मेळटा आनी ती देवाक ती वाखाणटाली. तर आमी जेन्ना आमी जिबेच्या देण्यानी गिफ्ट ऑफ टंगान मागणी कोत्ताय ते आमगे बेश्टे मागणी जायना पूण आमी त्या टायमार आमी देवा वाखाणटाय. सिस्टर 347 म्हणलें ना, सॉरी. तेन्ना पेद्रोन म्हणलें आमकां मेळ्ळो तोच पवित्र आत्मो तांकांय मेळ्ळो. म्हणटूच तांकां उदकाचें पवित्र स्नान दिवंक कोणायच्यान आडावंक येता. ताणें तांकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान दिवंक फर्मायलें. उपरांत थोडे दीस आपणाशी राव म्हूण ताणें तांचे कडेन मागलें. प्रेज गॉड. तर सगळ्या पवित्र आत्म्या देण मेळटा. जेंटायल्सा आनी जुदेवा सगळ्यांकू मेळटा. जिबेचें देणें जावन आसा एक धारवोटो. जे भाशेन आमी देर उदकी केले म्हणटी भितर पावताय न्ही, देर उदकी केले सगळे बेडरूम किचन सगळी घरां तो वस्त मेळटाय. तेच भाशेन जेन्ना तूं हें देण ओपन कोत्ता त्या दोना तुका सगळी देणी मेळटाय. जिबे देण गिफ्ट ऑफ टंग जावन आसा एक मास्टर की. जे भाशेन एक बिल्डिंग आहा तितून जायती फ्लॅट आहा आनी एक मास्टर कीन तुका ते सगळी देर उदकी करून जाताय न्ही. प्रेज गॉड. येस. तेच भाशेन ही जावन आसा मास्टर की. तूं तर ते जिबे देण दिसपोटी म्हणटा तुका सगळी भाशेन देणी तुजे ऑटोमॅटीक तुजे ती सगळी देण तुका मेळटाय. ते जावन आसा एक जिव्या उदकाची झोर. जे भाशेन उदक झोरींतल्यान व्हांवता तेच भाशेन ही सगळी देणी आमकां मेळटाय. तर आमी दिसपोटी हे देणे आमी उजार करूंक गरज.
तुक तर कसले एडिक्शन आहा जेन्ना तू जिबे देण्यान उलयता तुक तर कसले संवसारी एडिक्शन आहा जावं सोशल मिडिया जावं पिवपाचे आनी कितें दुसरें वायट कसलें एडिक्शन आहा जेन्ना तू जिबे देण्यान उलयता तुगे सगळी एडिक्शन पयस जाताय आनी जितले तू जिबे देण्यान उलयता गिफ्ट ऑफ टांगान मागणी कोत्ता त्यागे प्लॅन तुका उक्ती जाताय ध्यान आमकां सगळ्या बरो प्लॅन दवरलो कोणी हा जरमाया 29:11-12 म्हणटा तुमचे विशीं म्हज्या मनात आसा ती वचून सिस्टर वाची God has mighty plans for us. सोरेस्पोर अशें म्हणटा तुमचे विशीं म्हज्या मनांत आसा ती येवजण हांव जाणो ती येवजण म्हणल्यार शांती दिवपाची नोश्ट हाडपाची न्हय ही येवजण तुमकां बोरवाशान भरलेलो बरो फुडार सांबाळून दवरता 12 ओळखपाची सिस्टर तुमी म्हजेशी येवन म्हाका उलो मारतात आनी प्रार्थना करतात तेन्ना हांव तुमचे आयकतलो प्रेज गॉड तर आमी सुर्गीच्या बापा सदां उल मारपाचो तेका मागपा जाय तो तेणे आमकां जायते प्लॅन करून दवरलो कोडी हाय तर आमी जे आमगे आत्म्यान जेन्ना आमी मागणी कोत्ताय तर ते आमगे 100% आमगे ते मागणी आमकां मेळटाच तेजो रिजल्ट आमकां केन्ना ना केन्ना तेजो आमकां रिजल्ट मेळटलो हो आमकां भावार्थ आसपाक गरज जेन्ना तू जिबे देण्यान उलयता तुजे भितर एक देवाचो मोगाचो उजो तुज्या जिवितान पेट्टा आनी तुजे भितर तू देवागे उपकार पळयता जियेता तो Galatians 2:20 म्हणटा जियेता तो हांव न्हय पूण क्रिस्त म्हजे भितर जियेता जेन्ना तू दिसपटी हे मागणी हें कोत्ता तुगे कनेक्शन सुर्गीच्या बापा लागीं सो स्पिरीट टू स्पिरीट कनेक्शन आहा तेदो तू देवागे जेजुगे उपकार तू तुजे भितर पळयता तर हें देवागे उतर देवागे उतर आनी जिबेचे देणे बराबर आसपा जाय म्हणल्यार तर हें देवागे उतरूय आमी दिसपटी वाचपा जाय डे एंड नायट समोतीचें पुस्तक सदांच म्हज्या बोटाचेर आसूंक जाय जोशुआ 1:8 म्हणटा सिस्टर घालता होय समृद्धीचें पुस्तक सदांच तुज्या ओंठाचेर आसूं सगळे बरयलोले आसा तें वेवसायेन सांबाळचे खातीर दीस आनी रात ताचेर नियाळ कर तेन्ना सगळीं तुजीं कामां शार्ती पावतलीं आनी तुका येस मेळटलें तर आमगे दीस आनीक रात पूण आमगे कितू 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 हें आसत काय देवागे उतर आमच्या तोंडार कितू टायम आसता 24 वरां तू आमी कितू देवा उतर उलयताय काय आसता डे एंड नायट आमच्या ओंठाचेर आसता ना डे एंड नायट हें देवा उतर आमच्या तोंडाचेर आसूंक जाय आनी जेन्ना तू हें उतर उलयता त्या दोन आमकां जायती बरेपणां आमकां फावो जातलीं सगळे तुझे शार्ती पावतले म्हणटा देवाचे उतर म्हणटा सगळी कामां तुजी शार्ती पावतली आनी तुका येस मेळटलो आमेन 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 आनी फुडें Thank you, 1 Corinthians 14:39 मागीर पावलो म्हणटा जिबेच्या देण्यानी उलोवंक तुमी आडाव नाकात म्हणटा डू नॉट फॉरबिड टू स्पीक इन टंग्स
1 Corinthians 14. 14:39. म्हणटोच भावा भयणीनो, संदेश दिवंक तुमकां आशा आसूं, त्याच बरोबर विचित्र भासांनी उलोवंक आडावून आडवाड आडवाडून नाकात. जेजू पूण काय. सगळे मानसुगेन आनी मांडावळीन जावन दी. Praise God. तर जिबे देणे आम्ही आम्ही दिसपोटी आम्ही आमगे देणे एक्टिवेट करूया, सदां आमी प्रॅक्टीस करूया. बागेन पावलो आमकां सांगता स्टॉप कोन्ना काय म्हणटा उलोवपाचें, कंटिन्यू ते आमी उलोयत रावपाचें. आनी हे आमच्या जिबे देणे केदों बंद करपाचें, मोठ्यान म्हणपाचें, स्लो म्हणपाचें, हे सगळें आमचे आहा. केदों स्टॉप करपाचें हे आमको 1 Corinthians 32 and 33 सांगता. वाचया आमी 32, 33 सेम. सेम. या 32 and 33. 32. प्रवादीपणाचें उलोवप त्या प्रवाद्याचें वो प्रवादिनीचें आधीन आसूंक जाय, कित्याक देव गडबडाचो देव न्हय, पूण शांती समाधानाचो. जशें तितलेच सिस्टर. आम्ही जावन आसात, सगळीं जावन आसात प्रवादी. तर आमकोडे आमच्यान ते कंट्रोल करपा जाता. केदों मोठ्यान म्हणपाचें, केन्ना स्लो म्हणपाचें, केदों स्टॉप करपाचें. तर बागेवन पावलो सांगता, हिंग तो सांगता कोरिंथियान थिंग सांगता तेंकां. हे आमकोडे आमी जावन आसा प्रवादी, आनी प्रवाद्याचे आहा म्हणटा केदों स्टॉप करपाचें, ते कंट्रोल करपा आमच्या हाती आहा. Praise God. तर आमी हे ध्यान हे गिफ्ट दिलोली, हे देणे आमी सगळीं आमी उजार करूया, दिसपोटी आमी उजार करूया. तेका मुको वेळ म्हणानी ना. तूं हुंयच्याय टायमार तूं रांदता, शॉपिंगा वयता, हुंयच्याय टायमार तूं आमी बेस्ट टायम मोबायलाचेर एका मेसेज धाडल्या परस, तेश कोन्न हें केल्या परस आमी चड टायम जिबे देण्या मागणी करूया. जे भाशेन देवानी आमकां देणे दिलां, जे भाशेन कोणें तो तुका एक टीव्ही हाडून दिली, गिफ्ट हाडून दिलें, आनी तो टीव्ही तुवें बंद करून दवरली, आनी तूं जाल्यार ती तुका कळटलें ती टीव्ही कितकोन ऑपरेट करपाची, ते टीव्हीचेर कितें ना. येता तें कळटा ना. ना. जेन्ना तूं ती टीव्ही ते गिफ्ट ओपन करता, ते टीव्ही तूं ऑन करता, ती टीव्हीचेर कितें प्रोग्राम येता तेन्ना तुका कळटा. ती ऑपरेट केली म्हणटरी कळटा की टीव्हीचेर कितें प्रोग्राम येता. तेच भाशेन आमगे जिवितां हे आमकां जिबे देणे पॉवरफुल हातियार ते हे देणे दिलो कोडी आहा, ते आमी दिसपोटी आमी उजार करूया. आनी जायती ओचोरी आनी मिलाग्री आमी पळयतली. जेजून म्हणला बाबा दोत्तेल्या सोबे कुणा दिश्टी पडटल्यो, कुणा जातल्यो म्हणटा जिबेच्या देण्यानी. तर आमी आयज आमी सगळीं आमी आहा, थोड्यांक दिसता की कोण दिसपोटी मागणी कोता, इगोजी वयता, प्रिचर आहाय तेंकां हे देणे म्हूण ना. हे देणे आमकां सगळ्यांक दिलो कोडी आहा. आनी आयज आमी सगळीं प्रिचर जातली, सगळीं जेजूगे जिवे गोवाय जातली आमी. हे तर आमी जिबे देण्या गिफ्ट ऑफ टांगान तर आमी जायती वरां तर आमी मागणी केलें जाल्यार जायती आमी बरेपण, जायती आमी ओचोरी आमी मिलाग्री आमगे जिवितां पळयतली. सुकार जेजू Praise God. आनी कितें कोणा ऐड करपा हा सिस्टर? म्हणपाकू हरकन जेजू आमगे भाव मेलबर्नसान येयला ऑर्लांडो, and he's still here. Praise God. God is so good. It's so late for him. Thank you, Jesus. Praise God. कोणाक किती ऍड करपा जायी, किती सांगपा जायी? ओके, क्लोजिंग प्रेयर करूया. हा बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. हरकन तुका जेजू, महिमा तुका, धन्यवाद तुका आमकां दिलोल्या पवित्र आत्म्या पासत.
ह्या वेळा पासत आमी तुका आर्गां दिता ही आमचे भयणी वरवीं तिच्या आवाजा वरवीं तूं आमचे सवें उलयलो तुजें कितें सांगप आसलें तें आमकां तुवें पावयलें बरें समजिकायेच्या उतरांनी तिणें आमकां शिकोवन दिली आनी हें तुजें गिफ्ट हें तुजें देणें आमचे भितर आसा तें आमकां जागृण हाडली आमकां जागोयली आनी तुजें देणें कितलें मोलादीक तें आमच्या जिवितांत आमी तें सोदूंक वचूंक नाका तुवें आमकां दिलां फुकट पवित्र आत्म्या तूं आमचे भितर आसा आमकां तें देणें उजार करूंक शिकय आमचें मन जागय आमचें काळीज उजवाडाय ह्या गुणा वरवीं आमच्यान कितलें बरें करूंक जाता जेजूचें उतर जिवें करूंक जाता जेजूचें उतरा वरवीं खुणां दाखोवंक जाता देणें आमच्या जिवितांत दिसा दिसपट्टी आमकां उजार करूंक आमकां तुजें बोळ दी तुजो सिंतीत दी तुजी शिडकावणी दी कितेंच उलयलेलें पासत सगळीं उतरां आमी उलयता तेन्ना थांबय आमकां आनी जिबेन उलोवंक तुजें सवें उलोवंक आमकां जागय आर्गां जेजू महिमा जेजू हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन 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 Amen. Amen.